बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवसर्गीच्या बापा, वाखाणणी तुका, मोहिमा तुका, दिनवास तुका. दिनवास तुका दोनिया, आयच्या या सोबीत सुंदर दिसा पासत. दिनवास तुका या मोलादीक वेळा पासत. तुवें आमकां जोण एकल्याक आमच्या नांवान हांगासर एकठांय केल्या. आमी हांगा आयल्या तुजी स्तुती करूंक, तुका मोहिमा दिवंक आनी तुजो ताळो आयकूंक, तुजें उतर आयकूंक. तुजें उतर जावन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड, आमच्या पावलांक दिवो. दिनवास तुका दोनिया, तुज्या विश्वासीपणा पासत आमी जायते पावटी विश्वासी रावंक चुकता, पूण तूं सदांच विश्वासी देव जावन आसा. तुजो मोग, तुज्या मोगाक शीम मेळना बापा. दिनवास तुका. आनी ह्या शिकवणेंत आमच्या भावांतल्यान तुजो आत्मो, तुजो पवित्र आत्मो उलयतलो म्हूण आनी आमकां कितें आमी शिकोंक जाय तें शिकयतलो म्हूण आमी तुका आदींच फुडें दिनवास दिता. आमचे आत्मीक कान उक्ते आसूं दी, आमची मनां उक्तीं आसूं दी, ही शिकवण गोड दवरूंक. आनी ह्या वेळार दर एकाक आमकां उलोवंक कसलीच आडखळ तो दुस्मान घेवन येता जाल्यार आमी ती सगळी बांदून घालता. आनी हे मागणें आमी कोत्ता जेजूच्या मोलादीक आनी पवित्र नांवान आमेन. 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 जेजू कारगम. जेजू कारगम. जेजू कार. जेजू कारगम. कोणाकडे गवायकी हा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. गवायकी म्हळ्यार एक शेअरिंग आहा. आयज आमगे सकाळसावन आमगे हिंगा पावर कट आसा आनीक गरमी चलता, समर टायम म्हूण आमी लायक इन्वर्टर आहा म्हळ्यार देखून यूज करीत गेलें आनी हांवें चिंतूना की इतू वेळ लागता म्हूण हें पावर येवपा पोतून. आनी आतां लास्टाक कितें जालें, लायक बॅटरी ऑलमोस्ट ड्रेन्ड आवट जावपा आहली. बट समथींग टोल्ड मी, लायक पवित्र आत्म्यान म्हाका एक उगडास केलो ती बॅटरी चार्ज करपाक. आनी आतां मोकोडे 56% आहा, विच इज गुड इनफ टू लायक आय बिलीव हें सेशन. आनी तेज्या पयलीं करंटूय येता म्हूण हांव बिलीव कोत्ता. बट आय एम सो ग्लॅड जेजू अर्गां दिता की म्हाका हें उतर आयकोंक आतां मुगे ती बॅटरी हांवें त्याच वेळार पवित्र आत्म्यानी म्हाका तयार केलें म्हूण तें उगडास कोन्न बॅटरी चार्ज करपा मोबायलाची. एंड आय एम सिटींग आवट नाव गार्डना बसून बरे भाशेन उतर आयकोता. काळूक आसा प्रेज देखून गॉड. देवागे उतर जावन आसा उजवाड. जेजू आमेन. कारगा. जेजू कारगम. कारगम. प्रेज गॉड. प्रेज प्रेज गॉड. गॉड. Very जेजू Yes. कारगा. Yes. Praise God. जेजू कारगा. जेजू कारगम. Beautiful. Beautiful. आणि कोण हा? प्रेज गॉड. एक टेस्टिमनी म्हळ्यार कालची दिसा आमची गोंयची एलेसांव इतके शांतपणान जाली म्हूण देवा कारगा. देवा कारगम. जेजू कारगम. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. कारगा. आणि कोण हा? प्रेज गॉड. ब्रदर कॉमेंट्स करूया. प्रेज गॉड.
Começo Coria, हय प्रेज गॉड Jesu Karga, जेजू खारका Jesu Karga. ओके. बरें, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. ओके. ओके ब्रदर आमी कालच्या बुधवारा दीस न्ही पळय, बुधवारा दीस आमी शिकल्या की आमी सगळीं आमी जी जेजूचेर भावार्थ दवरला आमकां देव कितें दिता? पवित्र आत्मा दिता पवित्र होय. आत्मा. पळय, पवित्र आत्मा दिता, वय की ना? हय ब्रदर म्हणटच आमकां देव पवित्र आत्मा दिता जाल्यार पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावन आसा? आमकां शिकोवपाचें, सारकें जाग्यार हाडपाचें. आमकां शिकोवपाचें, आमकां पवित्र करपाचें, हय. आनी आमकां जें जेजून सगळें आमचे पासत केलां तें जालां आमकां तेजो फावो त्रास जावपाक, करपाक. फाव करपाक हय तें फावो आदार कोता करपाक, वय की ना? हय ब्रदर होय. आतां समजा तुमी सगळें बरें जेवण रांदलें आनी तें जेवण रांदून आतां कोण खावपाक ना जाल्यार आपयतात. जे भाशेन आमी सदांच ह्या पवित्र पुस्तकाच्या व्हॉट्सएपाच्या ग्रुपाचेर आमी आमंत्रण धाडटा 7:00. अरे बाबा 7:00 आसतलें देवाचें शिकोवन, ताचे उपरांत 5 मिनटां, 7 मिनटां, 10 मिनटां जाता पयलीं, मागीर 7 जातकच मागीर आमी परतून म्हणटात, यात मातशीं सगळीं यात. हांव खूब फाटीं तेन्ना केन्ना केन्ना भायर आसतलो तेन्ना म्हाका येवंक जाय नासलें, कित्याक आमचे टिचींग आहलें, पूण तो व्हॉट्सएप मेसेज येताली, यात सगळीं यात. वय की थँक यू ना? जीसस म्हणटच हय हांव ब्रदर विचारतां तुमकां, आमी जेन्ना सगळी तयारी करता, आमी सगळें जेवण रांदता, आमी सगळी तयारी करता, आनी थिंचूर आतां त्या जेवणाक ना जाल्यार, आमी आमंत्रण दिलां त्या लोकांक येनात जाल्यार आमकां कितें भोगतलें इतलो वावर करून? आमी बेजार जातलीं. हय दूख भोगतली फकत दूख बेजार भोगतलें जातली? आमकां. दूख फकत भोगतली बेजार ब्रदर जातली? ना दूख भोगतली दूख सॅड भोगतली? हय सॅड जातली खुशालकायेन आमी रांदलोलें आनी हम्म आतां अजून कोणूच पावना जाल्यार आमी अपसेट जातलीं न्हू. आमचे अपसेट हय फाटीर वावर सारकें, केलोलो. सारकें. आनी आमी रांदलां आनी कोण थिंचोर आमी जें आमंत्रण दिलां तो लोक येवंक ना. आतां दुसरे फाटी आमच्या घरान कितें सेलेब्रेशन आहा, कितें आमी दोबाजो कोत्ता, आनी आतां आमी लोकांक आपोवंक सोदता, आमकां ती उमीद आसतली? ना. ना ना. प्रेज गॉड कालचे फावटी आमी जेन्ना रांदलेलें, आमी इतलो वावर केल्लो, इतले लोकांन आमकां धाडलें, बाबा म्हाका येवंक जायना, अशें जालें तशें जालें, आनी सगळे लोक कितें तरी आपलें कितें सांगोन येना थंयसर. दुसरोय निर्णय घेवंक जाता न्हू ब्रदर. बाबा गेल ते फावटी येवं नयात दुसरी निर्णय म्हणजे गॅरंटी घेवंक जाय. खरी येतली विचार. गॅरंटी सारकी, वय म्हणटा ती खरी गॅरंटी. पूण आमी जेन्ना घरान रांदता, आमी गॅरंटी घेवन रावना, आमी उमीद कोत्ता की ज्या लोकांक आमी आपयल्यान ती आमच्या घरा येतलीं मोगाक लागून, आमच्या 5 मिनटांक तरी येतलीं, 10 मिनटांक तरी येतलीं, पूण येतलीं म्हणून आमकां हय परवासो आहा, वय की होय. ना? हय ब्रदर होय. 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 आतां तुमी फकत चिंतात, सुर्गीच्या बापान आमच्या मोगा पासत, आमच्या तारोणा पासत, आमकां साल्वार करचे पासत आपल्या पुताक स्वर्गांतल्यान हांगा धाडलो. फकत चिंतात, पळयात. आनी कित्याक धाडलो? आमचें तारण करपाक, आमकां साल्वार करपाक, आमकां स्वर्ग उक्तो करपाक. आनी तो आतां एक जेवण तयार करता आनी तो म्हणटा, यात, ह्या जेवणाक यात. हें जेवण जें हांवें केलां, फकत जो कोण म्हज्या पुताचेर भावार्थ दवरता, जे म्हज्या पुतान तुमचे पासत कितें केलां तें तुमी ताचेर भावार्थ धरून आतां तुमकां ह्या जेवणाक आमंत्रण मेळटा. आनी हें जेवण फकत 2 दिसाचें जेवण न्हय. हें फकत जेवण न्हय की तुमी खातल्यात आनी तें
दुसऱ्या दिसा आमच्या आमच्या कुडींतले भायर वतले हें जेवण न्हय हें जितलें आमी तें जेवण खाता तितलो आमचो समोन तितलो आमचो आत्मो वाडत वेता आमचो समोन वाडत वेता देवाशी आनी आमी आतां ताच्या पुता भाशेन जाता ऐकात देवान आमंत्रण दिलां आमकां ताच्या पुताचेर बावार दवरपाक पूत आमकां तें जेवण तयार करता आमकां तें जेवण दिता आमी जी आमकां जी आमंत्रण दिलां ती आमी त्या जेवणाक हाजीर जाता वांटो घेता आनी जेन्ना त्या जेवणान आमी वांटो घेता आनी त्या जेवणान आमी जेवणान खायत आसा आमी जेवणान तें जेवण खायत आसा आमी आतां दिसान दीस त्या पुता सारकी जाता होय की ना होय ब्रदर भयणीनो पोत्तून आयकात हांव कितें मातशें स्लो सांगूंक सोदता कित्याक ही सजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची जितले आमी त्या जेवणाक येता हाजीर जाता आनी तें जेवणान आमी वांटो घेता तें जेवण आमी खाता तें जेवण आमचे कुडीक आमच्या ओतम्याक आमच्या मनाचे भितर आमकां त्या फायदो मेळटा आनी जितलें आमी तें जेवण खाता आमी आतां जेजू सारकी जाता आनी आतां जेजू सारकी जाल्या म्हणून आतां देव सर्गीचो बाप म्हणटा तुमी म्हज्या पुता सारकी जाल्या म्हणून हांव तुमकां आतां सगळे कडेन धाडटा कित्याक म्हाका जाय सगल्यांचें तारण जाल्लें म्हाका जाय सगल्यांनी ह्या जेवणान वांटो घेतलो म्हाका जाय सगल्यांनी हें जेवण खावन म्हज्या पुता सारकी जावपाक कित्याक म्हज्या पुता सारकी जावशाक तुमी जायना जाल्यार कितलेंय देवस्पण करात कितलें मागणें करात कितलेंय इगोर्जेक वचात कितलें उपास करात कितलेंय करात तुमी पूण म्हज्या पुताच्या जेवणान तुमी हाजीर जावन तें जेवण खायना जाल्यार तुमकां कसलोच फायदो जावचो ना कित्याक तुमी त्या जेवणान हाजीर जावन तें जेवण खायत जाल्यार हांव तुमकां सांगता तुमी म्हज्या पुता सारकी जातले आनी सर्गीच्या बापाक जाय की आमी सगळीं जी एक दीस सर्गीच्या राजान त्या जेवणाक बसतली सर्गीच्या बापाक जाय आमी सगळीं ताच्या पुता सारकी जावपाक भाव भयणीनो हें आमी जें देवाचें उतर शिकता सदांकाल इगोर्जेक वेता मिसाक वेता कोमयांक घेता कोरेजमाचो वेळ येता आदवेंताचो वेळ येता फेस्तां येतात आतां डिसेंबरान एक्सपोजिशन जातलें आमच्या गोंयच्या साहेबाचें हो सगळो भायलो दोबाजो जातलो पेंटींग जातलें फुलां लावतलीं सगळो लोक येतलो आमचे टुरिस्ट बिझनेस वाडटलें लोक थंयसर वाती वांटतलो हें सगळें चलतलें पूण आमी हें सगळो जो दोबाजो कोत्ता ह्या दोबाज्या वरवीं आमी जेजू सारकी जायना जाल्यार हें सगळो जो दोबाजो आमी भायर कोत्ता ताका कसलोच वालोर ना ताका कसलोच वालोर ना हांव तुमकां एक उदाहरण दिता समजा आमचे कुडीक आमकां कितें फायदो जावंक जाय जाल्यार वी नीड टू ईट अ बॅलन्स्ड डायट ते म्हणटात कार्बोहायड्रेट्स खावचे पडटा प्रोटीन खावचे पडटा फॅट्स खावचे पडटा जे सगळें जेवण कित्याक आमकां प्रोटीन मेळना जाल्यार आमच्या हाडांनी प्रॉब्लेम जातलो कार्बोहायड्रेट्स खायना जाल्यार ते कार्बोहायड्रेट्स एनर्जी ते हें जावचें ना कार्बोहायड्रेट्स विल नॉट बर्न इनटू शुगर आमकां खंयच एनर्जी मेळचो ना पूण आमकां सगळें खावपाचें गरजेचें कित्याक देवान आमकां तें आमचे कुडीक दिलां आमचे कुडीचे भलायकी पासत आमकां तें घट करपाक वय की ना सारकें म्हणून तेच भाशेन आमच्या ओतम्यान आमच्या मोनान आमकां खरेपणी तें जेवण मेळोंक जाय जाल्यार खरेपणी तें ओत्मीक जेवण मेळोंक जाय जाल्यार तुमकां कितें दिसता
तें जेवण आमी जें खातेलें हांव म्हणटा देवान आमकां ताच्या पुता वरवीं आमंत्रण दिलां ताणें आमकां त्या जेवणाक आपयल्यां तुमकां दिसता हें जेवण कसलें जेवण जावन आसा जेवण कसलें देवाचें आत्मीक जेवण आत्मीक जेवण सारकें पूण ही आत्मीक जेवण जावन आसा कितें आमचे कुडी मनाक आनी आमचे आख्खे जिवितांतें आनी आमी देवाच्या संबंधान आसून आनी संवसारान देवाच्या आत्मीकपणान आमी जियोंक जियोंक म्हणटच तें कितें जावन आसा तें जिवीत जावन आसा आमचें म्हणटच आमी कितें खावंक जाय सर्गीचें जेवण ब्रदर सर्गीचें जेवण कितें जावन आसा देवाचे उतर देवाचें उतर Praise व्हेरी गुड जेजूक आर्गां म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर खायना जाल्यार आयकात आमी सगळें देवस्पण केलें सगळें तेर्स केले जे आमकां इग्रोज मात सांगता कर कर म्हूण आमी केलें उपास केलो नोवेनां केलीं 12 सुमरां 13 ब्रेस्तार केले पूण तें उतर आमी खावंक ना जाल्यार तुका कितें दिसता आमचो कसलोच आमी जेजू सारकीं जातले ना ना आमी कितें करूंक पावतले देवाचें उतर ना जाल्यार आमी सगळें केलें सगळो दोबाजो केलो सगळीं फेस्तां केलीं सगळे 12 सुमरां 13 ब्रेस्तार केले तेर्स केले लादाय केलीं ह्या म्हयन्यान आमी आतां तेर्स करता हांव पळयतां आमच्या गांवांत हांगा लागीं खूब लोक तेर्स करता सायबीण मायचो म्हयनो मागीर लादाय जातकूच कोण आपलो मातसो फास्ट वेता कोण मातसो स्लो वेता पूण काबार जातकूच मागीर कितें जाता कोप आसता चोणे आसता दोस आसता आनी सगळो लोक खोशी वता आतां कोणाच्या दुसऱ्या घरात दोस आनी सोरो मेवतलो आनी चोणे खिंच मेवतले हें आमचें ट्रेडिशन जें आहा तें आमी करीत आसा पूण थंयसर कोण देवाचें उतर खाता ना कोणाक देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा वर्साच्या वर्सा ह्यो वस्तू आमी करीत आसा ह्यो वर्साच्या वर्सा आमी करीत आसा ह्यो वस्तू पूण आमी खरेपणी हें आत्मीक जेवण आमी खावंक पावता काय खरेपणी ज्या भाशेन आमी कालच्या पोरूंच्या मायच्या म्हयन्यान आमी जे भाशेन चिंताले तें आमी ह्या वर्सा ह्या मायान 2024 ह्या म्हयन्यान ह्या एक वर्स जावन आमचें चिंतप बदललां काय आमी ज्या भाशेन आमी जो थाराव घेता आमी आमचें डिसिजन घेता हें आमचें बदललां काय हो प्रश्न आमीच दिवंक शकता कित्याक फकत जेन्ना आमी देवाचें उतर खाता देवाचें उतर आयकता फकत एका उतर कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें आयज बुधवार दीस आयली आमी देवाचें उतर आयकलें हो कोणें रितीर केलो आमकां खूब गरजो आसल्यो देवान आमकां पेकोणी दिली देवान आमकां बारीक बारीक ओंकल दिली देवान आमकां भुरगीं दिलीं देवान आमकां पुर्तुगेज पासपोर्ट दिली तेज्या उपरांत आमी गेल्या कित्याक आमी फकत देवा कडेन आमच्यो गरजो मागूंक आयल्या पूण खरेपणी आमचें चिंतप आमचो संबंद आमचो स्वभाव जेजू सारको जाला काय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारून आयज हांव तुमकां विचारतना तुमी जबाब दिवपाक न्हय हो प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक गरजेचो कित्याक जितली आमी देवाचें उतर खाता आमी कोणा भाशेन जाता देवा भाशेन जेजू भाशेन जेजू भाशेन आमी डार्कनेसान चलची ना न्हू उजवाडान जेजू तो एक उजवाड न्हू ब्रदर देवाचें उतर जावन आसा देवाचो उजवाड म्हणटच जितली आमी देवाचें उतर खाता जितलें आमी देवाचें उतर आयकना आतां पळयात भाव भयणीनो जेन्ना आमची कुडीक आमी जेवण खाता खंय आमी खाता आमच्या तोंडांतल्यान आमकां देवान तोंड दिलां ही जीब दिल्या ही आमच्या पोटान वेता एक बॅलन्स डायट मेळटा आमकां आनी आमी आतां कितें करूंक पावता हें जें आमी खाता हें आमचे कुडीक आमकां घोटाय दिता
आमकां शक्ती दिता, आमकां एनर्जी दिता आमचें काम करपाक. आनी आमी सगळीं जाणां हें आमी आयकलां. जें हांव तुमकां सांगता हें फकत रिव्हिजन. हांव तुमकां जें सांगता आतां कितें नवें सांगूना. जें सांगूंक सोदता हाचे वरवीं सांगूंक सोदता. म्हणटच जेन्ना आमी देवाचें उतर खाता, देवाचें उतर आमी कशें खाता? तोंडांतल्यान. कळ्ळें आमी देवाचें उतर आमी कशें खाता? आतां हांव जेन्ना उलयतां तुमी कितें करतात? आयकतात. तुमी आयकतात. आयकतात. पूण जेन्ना तुमी तें उतर आयकतात तुमच्या कानान आनी तें उतर फकत आयकलें म्हणल्यार आतां समजा आमी सगळीं कामाक गेल्या. आमी खूब लोक कामाक वता. आयलीं कामाची थंयसर रांदता, कोण तरी रांदता, कोण थंयसर उलयता, कोणाची टीव्ही चलता, कितलो बोबाळ जाता आनी हें आमचो झूम क्लास चलत आसा. तुमकां दिसता की आमी खरेपणी हें देवाचें उतर खाता? ना. ना. कित्याक जेन्ना हांव हे म्हजे कुडीक कितें खाता, म्हज्यान रस्त्यार चलोन खावंक जाता, म्हज्यान 4 वस्तू करूंक जाता, टीव्ही पळोवंक जाता, कोणा कडेन उलोवंक जाता आनी म्हज्यान खावंकूय जाता, कित्याक हें म्हज्या पोटाचें. पूण जेन्ना हांव म्हज्या आत्म्याक आनी म्हज्या मनाक देवाचें उतर खाता, म्हज्यान 4 वस्तू, 2 वस्तू, 5 वस्तू करूंक जायना. म्हाका फकत एकूच वस्त करपाक गरजेची. म्हजी आख्खी चोत्राय, म्हजें सगळें मन, म्हजें सगळें काळीज, म्हजी आख्खी कूड फकत एकूच वस्तूचेर आसा. घे इट मोर. जें हांव आयकतां, हांव फकत म्हजी चोत्राय दिवन हांव तें उतर आयकतां. जितलें हांव आयकतां, हांव फकत तो जो कोण प्रेगादोर आहा, कोण प्रिचर आहा, वा तो उतरां सांगता ताजेर हांव चोत्राय धरिना. पूण जो आत्मो त्या उतरान आसा, तो आत्मो हांव आतां म्हजे भितर घेतां. तुमी आयकतात हांव कितें म्हणटा तें? हय ब्रदर. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें आतां नुस्तें खालें, मांस खालें, तें म्हज्या पोटान वेचें ना. तें पोटान वेतेलें, तें जित्तेलें आनी ताजो म्हाका वालोर मेळटलो म्हज्या कुडीक, म्हज्या रोगतान वेतलो. म्हाका तो एनर्जी मेळटली. तेच भाशेन जेन्ना हांव कोण देवाचें उतर परगट कोत्ता, देवाचें उतर शिकयता, तें उतर म्हाका कसलो फायदो दिना. पूण तो आत्मो जो आसा त्या उतरान, तो आत्मो म्हाका आतां म्हज्या आत्म्यांक आनी म्हज्या मनाक घोटाय दिता. So the spirit behind the words is extremely important. तुम्ही आयकतात हांव कितें म्हणटा तें? हय ब्रदर. तुम्ही समजलें कितें म्हणटा म्हणून सोदूंक सोदता तें? पळय भाव भयणीनो, आमी खूब प्रिचींग आयकलें, आमी खूब टिचींग आयकलें, खूब प्रिचरा कडेन गेले, खूब रितीरांक गेले, कांय फायदो जावचो ना. तर आमी सजमता आमी खूब देवस्थान केलें, खूब मिसां आयकलीं, खूब तेर्स केले, खूब नोवेनां केलीं, खूब देवाचें उतर आयकलें. आमी सजमता जितलो वेळ आमी सारलो म्हणून, आमी इतलें केलां म्हणून ते म्हाका फायदो जातलो. ज्या भाशेन आमी म्हणटा इतलें आमी जेवण खालां म्हणून देखून हांव बरो मोठो जालां, म्हाका बरो आतां एनर्जी मेळल्या. ना, ही व्हडली चूक घडटा इग्रोज मातेन. कित्याक लोक सजमता जितलें हांव आयकतां हाचें ताजें, त्या प्रेगोदराचें, त्या प्रेगोदर, हांवें खूब आयकलें म्हणून देव म्हजेर एकदम खोशी आहा. हांव खूब सर्वीस कोत्तां इगोर्जेन, हांव खूब आदार कोत्तां पाद्रींक, माद्रींक, हांव खूब हांगा हें तें काम कोत्तां म्हणून देव म्हजेर खूब खोशी आहा. ना, आमी चुकल्या. हांव जें सांगता तें हांव चुकलोलों खूब वर्सां, सुमार 15-20 वर्सां हांव चुकलोलों. हांव सजमतालों हें सगळें हांव कोत्तां म्हणून, इतलो वावर कोत्तां म्हणून देव म्हजेर एकदम खोशी आहा. हांव आतां देव म्हाका बेसांवनी भरता कित्याक हांव ह्यो सगळ्यो वस्तू कोत्तां म्हणून. पूण ज्या दिसा भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हाका उलोवंक लागलें, म्हणजे हांव उतर वाचतां, हें उतर हांवें वाचलेलें, हांवें कितले फाटी वाचलेलें, पूण म्हाका ताची सजमणी मेळोंक ना. खूब फाटी हांवें आयकल्लें मिसाक वचोन, रितीराक वचोन, पूण तुजो आत्मो जो आसलो त्या उतरान, त्या आत्म्याची म्हाका सजमणी नासली म्हणून
हांव कितले फाटी तें उतर आयकल्लें पयले माचो हांव हांव एक्चुअली इगोर्जेन एक लेक्टर आहलो 20 वर्सां हांवें पयले माचो पयले वाचप न्ही हांव आमचे भाशेन घालपान आहलो फर्स्ट रिडींग सेकंड रिडींग रिस्पॉन्सोरियल साम मागीर तें प्रेज ऑफ द फेथफूल अनाउन्समेंट करपाचें हें सगळें केलें पूण भाव भयणीनो जेन्ना हांव तें उतर उलयतालो वो तें उतर हांव परगट कोत्तालो जो ओत्मो आहलो त्या उतरान त्या ओत्म्याचो म्हाका कसलोच वालोर नासलो म्हाका कसलोच फायदो जायनासलो खूब आयकल्लें हांवें आनी देखून बाबा भयणीनो इतलीं वर्सां जें केल्लें हांवें ताचो म्हाका फायदो जावंक ना म्हजें मन म्हजो ओत्मो जेजू सारको जावंक ना हांव फकत भायलो दोबाजो कोत्तालो आनी हांव म्हाकाच फटयतालो की हांव इतलो दोबाजो कोत्ता म्हणून इतलो वावर कोत्ता म्हणून इतली सर्वीस कोत्ता म्हणून इतले इगोर्जेन वावर कोत्ता म्हणून देव म्हाका बेसांनी भरतालो आनी इतलीं वर्सां म्हजी अशींच गेलीं आनी एक दीस तेच उतर जे हांवें आयकल्लें कितलीं वर्सां जे हांवें वाचलेलें जे हांवें मिसाक आयकल्लें इयर ए इयर बी इयर सी थोडी रिडींग जी वाचपान जी आहात हांवें कितले फाटी एका 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 वर्सान आयकल्लीं म्हयन्यान केन्ना 2-3 फाटी येतात आनी मिसाक सदांकाल वचोन पूण तें फकत आयकल्लें हांवें तो आवाज आयकल्लो कोणाचो जो कोण वाचता तो पूण ताचो ओत्मो जो आसा त्या उतरान तो ओत्मो केन्ना म्हजे कडेन उलयनासलो ते उतराची सोजमणी नासली कित्याक आजून पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आसलो आसूंक जाय आसलो तो आजून येवंक नासलो क्रिस्तांव म्हणटा हांव क्रिस्तांव हांव म्हणटा हांव पूण आजून पासून तो आत्मो नासलो आनी देखून भाव भयणीनो आत्मो भितर ना जाल्यार कशे भाशेन म्हाका त्या उतराची सोजमणी मेळोंक जाता कशे भाशेन त्या उतरान जो आत्मो आसा बिकॉज जेजून सांगलां बरें पयलो आमचे रिडींग पयलो आमचो स्क्रिप्चर पळोवया जुवांचो 16 वर्ड 60 आनी 3 जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 6 and 63 मातसो स्क्रिप्चर घालया पळोवया जेजू कारगां जेजू कारगां आत्मा की जीव दिता मांस कित्याक चूक करना जुवांचो 16 वर्ड 7 आनी 3 वाचूया आत्मा की जीव दिता मांस कित्याक चूक करना तुमकां हांवें उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत आमेन तुमकां हांवें उलयलां ती उतरां जावन आसा आत्मो आनी जिवीत लायफ म्हज्या भाव भयणीनो जेजून जेन्ना सांगलां की ताणें जी उतरां उलयला जी उतरां तो उलयला ती उतरां जावन आसा आत्मो आनी जिवीत स्पिरीट अँड लायफ ताजी उतरां फकत उतरां न्हय आतां हांव विचारतां तुमकां आमी दिसाक कितलीं उतरां उलयता जायते आमी जायतीं उतरां उलयता वय की ना आमचे भितर कोण आहा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मो आहा न्ही म्हणटच आमच्या 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 आत्म्यान कोण आहा पवित्र आत्मो आहा म्हणटच आमी जेन्ना तोंड उक्तें करता आमची उतरां कशी आसूंक जाय आत्म्याची आनी जिविताची आयकतात हांव कितें म्हणटा तें ओय ब्रदर पळय जेजू म्हणटा ताजी उतरां जो उतरां तो उलयला ती उतरां जावन आसा आत्मो आनी जिवीत सारकें ओय ब्रदर बरें आतां आमी जेजूक आमी मानला आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार आनी देवान आमकां कितें दिलां आपलो पवित्र पवित्र आत्मा म्हणटच जेजू आपल्या उतरान सांगता जी उतरां आमच्या तोंडांतल्यान सुट्टा ती उतरां जावन आसा आमच्या काळजान जें आसा तें
व्हॉट इज इन माय हार्ट विल कम आउट ऑफ माय माउथ. माउथ. सारखे होय ब्रदर. म्हणटच म्हज्या काळजान आतां कोण हा? पवित्र आत्मो हा. पवित्र आत्मा. म्हणटच म्हज्या तोंडांतल्यान जी उतरां सुट्टेली ती खंयची उतरां? देवाची उतरां, जेजूची. जेजूची उतरां. म्हणटच जेन्ना हांव खरेपणी जेजूक हांव म्हजो सोमी दिवन सरोंडार मानला, देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिला, म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला, देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिला. आतां जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता, आतां म्हज्या तोंडांतलीं उतरां जीं सुट्टात ती कोणाक? ती आत्मो आनी जिवीत दिता. आयकतात तुमी हांव कितें म्हणटा ती? भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन न्हय. आमी क्रिस्तांव न्हय कित्याक आमी इगोर्जेक सदांकाल वेता म्हणून. आमी क्रिस्तांव न्हय कित्याक आमी आयतारा दीस मीत चुकल्या म्हणून. आमी क्रिस्तांव न्हय कित्याक आमचो बातीस जाला म्हणून. आमी क्रिस्तांव न्हय कित्याक म्हजें नांव क्रिस्तांवचें नांव म्हणून, म्हणजे जॉन, पिटर, विन्सेंट म्हणून न्हय. हांव क्रिस्तांव न्हय कित्याक आमी नातालाची परब आनी पासवांची परब करता म्हणून. हांव क्रिस्तांव न्हय कित्याक थोड्या दिसांनी हांव पवित्र आत्म्याची परब करतलो म्हणून. हांव क्रिस्तांव त्या कारणाक लागून न्हय. हांव क्रिस्तांव कित्याक म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला. देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता, म्हज्या तोंडांतल्यान जीं उतरां सुट्टात तीं सुट्टात जेजूचीं उतरां, कित्याक तीं उतरां जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. म्हणटच हांवें आतां देवाचें उतर जें आयकलां, तें उतर हांवें खालां, तें उतर हांवें म्हजे भितर जिरलां, तें उतर म्हजे भितर उतर गेलां आनी म्हज्या काळजाच्या जमनीचेर पडलां. तें उतर आतां म्हाका आत्मो आनी जेजूचें जिवीत दिता. हें जुवान जें 16-20 वर्स 60 जेजू म्हणटा, मास कित्याक उपकाराना? तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हणजे म्हाका आतां हे आत्म्यान जिवंक जाय जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलोंक जाय जाल्यार म्हाका हें जिवीत. बरें बरें, हांव तुका आनीक सांगता. देव आर्गां तुका पवित्र आत्मा. पळयात भाव भयणीनो, आमी सगळीं जियेता. जो कोण भावार्थी न्हय, जो कोण क्रिस्तांव न्हय, तो जियेता की ना? होय, तोय जेता. तो उठ्ठा, तो कामाक वेता, तो नाश्तो करता, दनपारचें जेवण करता, रातचें जेवण करता, न्हिदता, उठ्ठा, हांगा वेता, थी वेता, ती उलयतात. म्हणजे तांचे भाशेन आमी करिना काय? तांकां जिवीत ना काय? तांकांय जिवीत हा. म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा, तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, हें जिवीत कसलें जिवीत जावन आसा? सगळो लोक जियेता. म्हणटच जेन्ना हांव हें उतर, देवाचें उतर खालां, देवाचें उतर म्हजे भितर गेलां, तें उतर म्हजे भितर मास जालां, तें उतर म्हाका आतां हांव आत्म्यान आनी तें जिवीत जियेता. म्हणटच हांव आतां कसलें जिवीत जियेता? सासणीक जिवीत. सात्विक. म्हणटच सासणीक जिवीत जियेता जाल्यार सासणीक जिवीत जावन आसा कितें? सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? भलायकी. प्रेज गॉड. प्रामाणीकपणाचें हा. जिवीत. प्रेज गॉड. सासणीक जिवीत, भलायकी. सासणीक जिवीत म्हणटात ते म्हणजे ह्या संवसाराचें जिवीत. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? म्हाका जेजू म्हणटा, तुमी सारको जबाब दिलो, हांव सासणीक जिवीत जिवंक पावता. कित्याक जेन्ना हांवें देवाचें उतर खालां, म्हणटच जेजू म्हणटा, तुमकां हांव उलयलां तीं उतरां. म्हणटच हांवें तुमकां हाचे पयलीं सांगलेलें की हांव आतां देवाचें उतर केन्ना खाता? जेन्ना जीं उतरां जेजू उलयला तीं उतरां हांवें म्हज्या कानांतल्यान आयकल्यां, तें उतर म्हजे भितर गेलां, तें उतर म्हाका सजमणी घेवन तें म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या काळजाचेर पडलां, तें सजमणी घेवन म्हजे भितर पडलां आतां. आनी आतां हांव तें उतर जें म्हजे भितर भायल्यान भितर गेलां, ताका म्हणटात लोगोस.
लोगोस म्हणजे तुम्ही जाणो बँगलोर एक फादर फादर जोस म्हणून हा तुम्ही आयकला केन्ना ओय ब्रदर. हा होय कितली कितली जाणां लोगोस रिट्रीट करूंक वतात म्हणून लोगोस म्हणल्यार कितें लोगोस म्हणल्यार तें उतर जें हांव भायल्यान थान आतां हांव जें उलयतां ह्या वेळार तें लोगोस केन्ना जाता हांव उलयलां म्हणून लोगोस जाता तुम्ही आतां 4-5 कामां करची जाल्यार तुम्ही रांदपाचेर आतां कितें चिकन रांदलें जाल्यार थंयचो टीव्ही कोण थंयचो चर्चा कोत्ता आनी कोण म्हणटा अरे कोण रे तो उलयता कोण रे तो बोव मारता तो कोण रे पाद्री रे तो आनी ह्यो खबरो सगळ्यो चर्चा चलता आनी तुमी आतां हें उतर आयकता तेन्ना समजा कोण आतां तुमकां कोणान तुमकां म्हणलो वो कितें सांगता रे तुमी चर्चा कोत्तात हाचे प्रिचराचेर पूण तें उतर आतां तुमी तुमच्या कानान आयका कित्याक जो लोक थंयसर आहा तांकां उतराची सजमण येना तांकां ती उतर कितें तें ती नोकोत पूण तूं आतां देवाचें उतर आयकताय तें उतर तूं आतां तुज्या भितर घेताय सजमणी घेवन घेताय तें उतर तुज्या काळजाचेर पडटा आतां तुका तें उतर तुजे भितर गेलां म्हणून आनी सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून तें तुज्या काळजाच्या जमनीचेर पडलां म्हणटा आतां तें उतर जाता लोगोस तें उतर जाता लोगोस म्हणटच जेन्ना म्हाका तें उतर जें हांव भायल्यान प्रेगादोरा कडसून प्रिचरा कडसून खंयच्या कोणा सजमून तें उतर हांव सजमून घेवन म्हजो बायबल तिजोर उक्तो करून म्हजो नोटबूक धरून हांव तें उतर आयकता हांव बिशप विचार म्हणा हांव म्हणना बुधवाराचो वेळ आयलो आतां चल आमी आयकया आयज कितें कितें आहा कोणाची गोवायकी आहा आयकया आमी एके वाटेन टीव्ही चालू करया एके वाटेन कोण थंयसर उलयता एके वाटेन आमचें रांदपाचें एका वाटेन कोण म्हणटा अरे न्हावपाक गेलो रे अरे तेरस्केर नाकोत्तल्यार आनी तिजो खबरो चलतात आनी एके वाटेन आमचें चलता तुमकां दिसता लोगोस आमचे भितर वेता ना तुमकां दिसता भाव भयणीनो हांव विचारता तुमकां लोगोस भितर वेता ना ब्रदर. लोगोस वेचना कित्याक आमकां हें उतर कितलें मोलादीक तें हें कोणाचें उतर हें म्हजें उतर ना हांव जें उलयता तें हें म्हजें उतर जावन आसा ना ना ब्रदर. हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें उतर म्हणून पवित्र आत्म्याचें उतर जेन्ना हांव उलयतां अंडर द एनॉयंटींग ऑफ द होली स्पिरीट तें तुमच्या काळजाचेर पडटा आतां ती सजमणी घेवन जेन्ना हांव ताका वालोर दिवन ताका भांगारा भाशेन ताका ताका समथींग व्हेरी प्रेशस म्हणून तें हांव तें म्हज्या भितर घेतां आनी ताका खरो वालोर घेवन हांव तें म्हज्या काळजान रिगून दवरतां समजा म्हाका कांय सजमणां हांव हात वयर करतां बाबा म्हज्या तूं कितें सांगूंक सोदताय म्हाका आजून सजमणी मेळोंक ना म्हाका सजमणी जाय म्हणून हांव हात वयर करतां आनी म्हणटा म्हाका ती सजमणी मेळोंक ना मातसो पोत्तून सांगताय बरें अशें ना कित्याक हांव आतां म्हजी उमेदीन तें उतर आयकतां म्हाका सजमणी मेळोंक ना म्हणून हांव प्रश्न विचारूंक तयार आहा कित्याक म्हाका बिश्तो हांगा बसोन कसलोच फायदो ना हांव बिश्तो हांगा बसलो हांवें कितें आयकलें आनी म्हाका बरें दिसलें म्हणून ह्या कारणाक लागून हांव हें उतर आयकोंक येना हांव येतां तें लोगोस जावपाक म्हजे भितर तें उतर म्हजे भितर पडपाक काळजान सजमणी घेवन तेन्ना की म्हज्या भितर तें लोगोस जाता आतां आयकल्यात तुमी हांव कितें म्हणटा तें होय ब्रदर. होय ब्रदर लोगोस कितें तें आयकल्यात तुमी जेन्ना म्हाका त्या उतराची सजमणी मेळटा ते सिस्टम कशें चलता ते उतराची सजमणी केन्ना म्हज्या काळजाचेर पडटा लोगोस जालें पयलें काम जालें दुसरें काम व्हडलें जावन आसा आतां तें लोगोस जे म्हजे भितर गेलां तें आतां पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आहा कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आत्मा आणि जिवीत. जिवीत प्रेस कर. देवाचें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत म्हणटच आतां म्हजे भितर जें उतर गेलां तें जावन आसा आत्मो म्हणटा तें जावन आसा देवाचें उतर इट इज द स्पिरीट ऑफ गॉड तें म्हजे भितर लोगोस जावन म्हज्या काळजाचेर पडलां आतां भाव भयणीनो पवित्र आत्मो जें उतर म्हजे भितर म्हज्या काळजाचेर पडलां तें लोगोस जालां तो आतां जेन्ना ही परिस्थिती येता जेन्ना म्हज्या जिवितांत कसली परिस्थिती येता कालच्या बुधवारा दीस आमी आयकलां की जेजूक पवित्र आत्म्यान खंय धाडलो ओराण्यांत धाडलो वय की ना होय ब्रदर. आमी कालच्या बुधवारा दीस जें शिकलें ना आतां आमी कनेक्ट करया आतां वेळ पावलो म्हाका तें उतर जें लोगोस आसा म्हजे भितर काळजान पडलां म्हाका ती सजमणी मेळ्ळ्या आतां पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा म्हाका ओराण्यांत व्हरपाक आयकतात तुमी हांव कितें म्हणटा तें
म्हाका पवित्र आत्मा ओराण्यांत व्हरोंक जाय जाल्यार आता ते उतर मुजे भितर लोगोसान भितर पडपाक एकदम गरजेचें. ना तर म्हाका ओराण्यांत वचपाक मेळचें ना. जेजू पवित्र आत्म्यान ओराण्यांत केन्ना व्हेलो? जेन्ना जेजूचो बातीस जालो, पवित्र आत्मो येयलो, पवित्र आत्मो ताचे भितर देंवलो, पवित्र आत्म्यान ताका ओराण्यांत व्हेलो ताची परीक्षा करपाक. आयकतात तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय ब्रदर. आयकात. हांवें उतर आयकलें आनी खूब लोक सजमतालो, हांवूय सजमतालो. देखून पवित्र आत्म्यान म्हाका ही शिकवण दिली. हांव जेन्ना हाचेर नियाळ कोत्तालो, पवित्र आत्मा म्हणून तुवें आतां उतर आयकलां म्हणून आतां समजा कोणाक शिकयलें, बाबा कसली पीड आहा तुका? जेजूच्या गायन उतर म्हणटा, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं, वय की ना? पयलीची पेद्रूची 2:24 सांगता आमकां की जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. आतां समजा कोणाक पिडा आहा, हांव ताका सांगता, अरे बाबा जेजूच्या गायांनी तूं बरो जालो. ताका त्या उतराची सजमणी मेळोंक ना. हांवें ताका फकत उतर दिलें, अरे बाबा म्हणीत राव, आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, आर्गां तुका तो पळयता आपली कूड, तें आजुनूय हा. चोत्राय कोणाचेर हा? चोत्राय ताच्या उतराचेर, त्या उतराचेर ना, चोत्राय ताच्या पिडेचेर हा, ताच्या प्रॉब्लेमाचेर हा. आयकता हांव कितें सांगता होय तें? ब्रदर. म्हणटच हांव फकत बाडा 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 केलें, जे भाशेन आमी तेर्स करता, बडबड ते जालें मिस जालें, तेर्स जालो. आमी फकत बाडा बाडा केलें, आमकां कसलो फायदो जातलो? कसलोच फायदो जावचो ना. देवाक जाय आमी एक आत्मीक जिवीत जियोवपाक. म्हणटच हें आत्मीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आतां जे लोगोस म्हजे भितर गेला, आतां तें उतर जावन आसा आत्मो. म्हणटच पवित्र आत्मो आतां म्हाका तें उतर जें आसा ताची परीक्षा करपाक, तें टेस्ट करपाक की खरेपणी म्हजे भितर तें मास जाला म्हणून पवित्र आत्मो म्हाका आतां ओराण्यांत व्हरता. आतां तुमी सजमत ओराण्यांत व्हरता म्हणजे जे भशेन जेजू ओराण्यांत व्हेलो, ताका थंयसर व्हेलो, थंयसर सगळीं जानवरां आसलीं, थंयसर थंडी आसली, थंयसर जेवण नासलें, थंयसर पिवण नासलें, जेजू उपास करतालो म्हणून आमी थंय चिंता. ना भाव भयणीनो, आमच्यान सदांकाल आमचें काम करूंक जाता, आमच्यान दिसपट्टो आमचें जें करूंक जाय तें आमच्यान करूंक जाता, पूण त्या उतराचेर देवान म्हाका हें आमचें म्हजें सदांकाल जिवीत चलतना म्हाका ताणें ओराण्यांत व्हरोंक जाता. आनी तो म्हाका ओराण्यांत व्हरता त्या उतराचेर जे म्हजे भितर लोगोस गेला ताची परीक्षा करपाक. म्हणटच आतां म्हज्या जिवितान एक परिस्थिती येता. परिस्थिती कसली? ह्या उतराचेर म्हजी परीक्षा करपाक. आनी ह्या उतराचेर जी परीक्षा करपाक जो पवित्र आत्मो म्हाका आतां ही परीक्षा दिता, ही परीक्षा जावन आसा म्हजें ओराण्यांतलें जिवीत, माय विल्डरनस एक्सपिरियन्स. आयकतात तूं हांव कितें सांगूंक सोदता तें? पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका ज्या भाशेन जेजूक ओराण्यांत व्हेलो ते भाशेन तो आमकां ओराण्यांत, आतां ना तर आमी रांदतले कितें, आमचो घरकार म्हणटलो, अरे कितें रे बाय, कितें जालें तुका? ओराण्यांत गेले तुमी, कित्याक गेले तुमी? जेजूक ओराण्यांत धाडलो म्हणून म्हाका पवित्र आत्म्यान धाडलो ओराण्यांत. मग आमी जेवण कितें करतले? तुमी उपाशी रावत, हांव ओराण्यांत गेला म्हणून सांग. तशें जावचें ना. हांव जेन्ना म्हजें रांदता, म्हजें सदांकाल म्हजें जिवीत सादता, हांव कामाक वेता, हांव म्हजें जें काम करूंक जाय तें कपडे धुवपाचें, जेवण करपाचें, भुरग्यांचें टिफीन करपाचें, घरकाराचें टिफीन करपाचें, हांव घरकार जाल्यार म्हजे बायलेक हांवें कितें हाडूंक जाय, घरांत कितें हाडूंक जाय. जेन्ना हांव ह्यो सगल्यो वस्तू करता, पवित्र आत्मो म्हाका म्हज्या मनान तोखीं धाडटा, ओराण्यांत धाडटा. ही टेक्स मी इनटू द स्पिरिच्युअल रेम. स्पिरिच्युअल रेम म्हणजे कितें भाव भयणीनो? एक जागो न्ही तो. आतां आमी गोंय आहात, हांव आतां बास्तर आहा, तुमी समज हांव बास्तर म्हाका इगोर्जेन व्हरतलो, ओ म्हाका सेमिनरीन व्हरतलो, ओ म्हाका प्रायर व्हरतलो, ना, तो म्हाका स्पिरिच्युअल रेम व्हरता. म्हणजे खिजत धाडटा म्हाका ज्या जाग्यार एक तो इट्स नॉट अ फिजिकल प्लेस, it is a spiritual place. It is a spiritual place. That means
म्हाका तो आतां त्या स्पिरिच्युअल जाग्यान वता, ज्या जाग्यार आतां ज्या उतर म्हाका लोगोस म्हज्या काळजान आहा म्हाका मेळना तें, त्या उतराची परीक्षा करपाक. आनी त्या वेळार कितें घडटा भाव भयणीनो, सैतान येता आनी आतां त्या उतराचेर आड येता. तो म्हज्या मनाचेर दबाव घालता, प्रेशर घालता. आनी जेन्ना तो म्हज्या 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 मनाचेर प्रेशर घालता आनी हांव आतां पवित्र आत्म्याचेर म्हजी चोत्राय दवरता. ताणें म्हाका तें उतर कितें सांगलां तें हांव त्या चोत्राय दवरता. हांव म्हज्या चिंतनात ज्यो म्हाका तो म्हाका त्यो फोटी सांगता, हो म्हाका तें कितें सांगता तें उतरां उलयना. हांव पवित्र आत्म्या कडेन पळयता आनी आतां म्हज्या तोंडांतल्यान जी म्हजी परिस्थिती आहा, म्हजे सर्कमस्टन्सीस आहा, म्हजें सिट्युएशन आहा, ताजेर हांव उलयना. हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितें उलयतां तें उतर, लोगोस उतर म्हज्या तोंडांतल्यान आयकता. म्हणटच हांव आतां तें उतर जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें म्हज्या तोंडांतल्यान हांव उलो मारतां, उलयतां, आर्गां दिवन वाकांडी दिवन. बिश्टें हांवें मनांतल्यान न्हय, पूण म्हाका पवित्र आत्म्यान भितरल्यान सांगलां तें. आतां तें उतर जाता रेमा. तें उतर रेमा जाता. म्हणटच लोगोस पयलें गेलें, आतां रेमा जाता. आनी आतां जुवांचो 16:20 देवाचें उतर म्हज्या जिवितान आत्मो आनी जिवीत जाता. कसलें जिवीत? देवाचें जिवीत, देवाचें बरेंपण जाता. तुमी आयकता हांव कितें सांगता तें? तुमकां सोजमिणी मेळ्ळी हांव कितें म्हणटा तें? म्हाका देवाचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार, देवान जेजू वरवीं म्हाका एक जैतिवंत जिवीत हाडलां तें म्हाका भोगूंक जाय जाल्यार म्हाका जाय तें उतर म्हजे भितर. म्हाका उतर तें खावपाक. उतर कशें खाता? म्हज्या कानांतल्यान. ते म्हज्या कानांतल्यान सजमणी घेवन लोगोस म्हज्या काळजान भितर सता. ते लोगोस जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आहा तो म्हाका तें उतर म्हज्या मनान हाडटा. तें म्हज्या मनान हाडटोच हांव तें उतर उलयतां तें एक रेमा उतर जाता. बिकम द रेमा वर्ड. आनी त्या रेमा वर्ड जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करून म्हजी परिस्थिती वर हांवें म्हणून कोण म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगलें, हांव समजा दोतोरा कडेन गेलो आनी दोतोरान म्हाका सांगलें तुका हें हा तें हा तें हा. आतां हांव घरा येयलो, फोन उखल्लो आनी सगल्यांक सांगलें अरे हांवें दोतोरा कडेन गेलो, दोतोरान म्हाका सांगलां अशें जालां तशें जालां. हांवें गुगलाचेर वचोन थोडो स्टडी केला, रिसर्च केला आनी हांव आतां सगली खबर दुसऱ्यांक सांगता आनी तांकां मागीर तेजे उपरांत सांगता म्हजे पासत बरे भाशेन मागणें करात. पूण कोणाक सांगिनाकात, बरे भाशेन मागणें करात. तुमकां दिसता तुमचे भितर तें उतर मास जालां? ना. तें उतर जें तुजे भितर गेलां तें लोगोस उतर आहा? ना. हांव जी उतरां उलयलां, हांव रेमा उतर उलयलां? ना. हांवें म्हजी परिस्थिती हांवें सगल्याक सांगल्या. आमकां जाय आमी कितें आतां आमी 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 कामाचेर वेता तेन्ना समजा आमी आमी आमच्या कामाचेर वेता, आमकां कांय उलोवपाक ना जाल्यार अरे ओगी कित्याक लायले, कित्याक जाला रे, आमी कोणाक उचकायता म्हणून तांकां कितें उलोवपाक सांगता आनी मागीर ती आपल्यो खबरो सांगतात, आमी आमच्यो 4 खबरो सांगता आनी आमचो दीस असो वेता आनी मागीर आमी देवाचें उतर आयकोंक येता आनी आमी सगळ्यां कित्याक म्हजी परिस्थिती चेंज जायना, कित्याक म्हज्या फामिलीन म्हजो घरकार म्हजी बायल चेंज जायना, कित्याक म्हजी भुरगीं चेंज जायना, कित्याक म्हजी परिस्थिती अशी आसा, कितलो म्हजो भार तकलेर आहा. हांव उतर आयकता, हांव सगळें करता, पूण म्हज्या जिवितान हें जें जिवीत देवान म्हाका सांगलां हांव जिवंक पावतलों तें हांव जिवीत भोगूंक पावना. हें कित्याक गाय? कित्याक हें उतर जें म्हजे भितर गेलां लोगो जालाय जाल्यार, सजमणी मेळ्ळ्याय जाल्यार हांव आतां म्हजी चोत्राय पवित्र आत्म्याचेर धरिना. हांव तो म्हाका ओराण्यांत व्हरूंक सोदता, ती परीक्षा म्हाका पास करूंक सोदता आनी म्हाका तें देवाचें जिवीत, तें आत्मीक जिवीत, तें तें इटर्नल लायफ भोगूंक म्हाका म्हाका दिवंक सोदता. पूण हांव आतां म्हजी चोत्राय जेजूचेर धरिनासतना म्हज्या परिस्थितीचेर धरता आनी हांव पोत्तून पोत्तून ओराण्यांत 40 वर्सां त्या इस्रायल पोरजे भाशेन भोंवत आसता आनी हांव आतां त्या बासायलेल्या जाग्या कडेन पावना. कित्याक
हांवूच त्या पवित्र आत्म्या बरोबर कोऑपरेट करिना. तुम्ही आयकतात हांव कितें सांगूंक सोदता तें? भाव भयणीनो, देवान तें जेवण आमकां तयार केलां, सगळें तयार केलां. पूण तें जेवण म्हाका म्हाका मेळोंक जाय जाल्यार, म्हाका ताजो फायदो मेळोंक जाय, जें जेजून सगळें खुर्साद मोरच्या आदीं जेजून कितें म्हणलेलें? पापा सगळें सोंपारलें. मोरच्या आदीं ताची निमणीं उतरां, बाप्पा सगळें सोंपारलें, आनी ताणें आपली मान खाली केली आनी ताणें आपलो आत्मो सर्गीच्या बाबा कडेन दिलो. म्हणटकीर ताची निमणीं उतरां जी आमी देवाच्या उतरांत आयकता, जुवाचो 19-20 वड 30 म्हणटा, बापा सगळें सोंपारलें. म्हणटच हें सगळें सोंपारलें जाल्यार जेजून म्हाका आनी तुका ताजेर भावार्थ धरून ताणें म्हाका आतां एक चावी दिल्या. सुर्गीच्या राज्यान जें तयार आसा ती चावी वरवीं म्हाका आतां एंट्री मेळटा सुर्गीच्या राज्यान, जें जेजून सगळें थंयसर तयार आसा ताजो फायदो म्हाका मेळपाक. पूण तो फायदो म्हाका मेळना जाल्यार म्हाका हाचें कारण कितें जावन आसा? जेन्ना म्हाका पवित्र आत्मो, जें उतर म्हजे भितर आहा तें उतर म्हाका पवित्र आत्मो ओराण्यांत व्हरोन सोरूंक ताजी परिक्षा म्हाका दिवंक सोदता. कित्याक म्हाका त्या परिक्षा वरवीं हांव पास जावन आतां म्हाका तें देवाचें जिवीत मेळपाक, तो म्हाका ती एंट्री दिवपाक, म्हाका सगळें थंयसर मेळपाक तो म्हाका फावो करूंक सोदता. तो ह्या जिविता वरवीं म्हाका जेजू सारको करूंक सोदता. आतां हांव विचारूंक सोदतां, जो जेजू खुर्सार मेलो, जो जेजू खुर्सार मेलो, जो जेजू पुनरुज्जीवन जालो, त्या जेजूक आतां कसली पीड आहा? ताका कसलें कितें, ताका कितें फावो जावंक जाय, कितें 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 कमी आहा ताच्या जिवितान? कांयच ना. जेजूक आतां पदवी आहा स्वर्गार, संवसारान आनी एमकोणान, सैतानाचेर पासून पदवी आहा. आनी तोच जेजू, त्या जेजूचो आत्मो आतां आनी म्हजो आत्मो जेन्ना जेजूचेर हांवें भावार्थ दवरला, एक जाला. आमकां पयली चीट जुवाची 4:17 म्हणटा. आमच्यान पळोवया. पयली चीट जुवाची 4:17 तो म्हणटा, आमी आतां जेजू सारकी जाल्या. पयली चीट जुवाची 4:17 वाचुया आमी, वाचुया. जोटेच्या दिसाक पूर्ण विस्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सवें मोग संपादनेक पावत आसा. कारण ह्या संवसारांत आमी जेजू सारकी जायत आसा. कारण ह्या संवसाराचेर आमी मरण जातकच न्हय, ह्या संवसारान आमी जेजू सारकी जायत आसा. आमचे भाशेन सामके बरे भाशेन ट्रान्सलेट करूंक ना. इंग्लिशीन म्हणटा, करेक्ट ट्रान्सलेशन आमकां सांगता की आमी, कारण ह्या संवसारान आमी जेजू सारकी जाल्या. जायत आसा न्हय, आमी जेजू सारकी जाल्या. आमी जेजू सारकी किचोर जाल्या? आमच्या आत्म्यान. आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरलो, ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलें, ताणें आपलें रोगत वारोयलें, तो जी जोडटी आमकां फावो जावंक जाय आसली, ती जोडटी ताणें घेतली. जे आमकां फावो जावंक जाय आसलें तें तो भोगलो. पूण म्हाका जाय फकत भावार्थ दवरपाक, म्हाका फकत जाय विश्वास दवरपाक जें जेजून म्हजे पासत केलें तें. म्हणटच आतां जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जालो, आतां जोडटीच्या दिसा पूर्ण विश्वासान आमी रावचे खातीर
आमचे सगळे मोग संपूर्णायेक पावत आसा म्हणटोच वो मोग संपूर्णायेक पावत आसा कसो हांव जेजू सारको जाला फकत म्हज्या ओतम्यान म्हजे मन आनी म्हजी कूड जेजू सारकी जाल्या ना ना म्हणटोच ना आतां जेन्ना हांव जेजू सारको जाला म्हज्या ओतम्यान आतां हांवें कितें करपाचें आतां म्हजें काम कितें म्हजें काम आतां फकत म्हजी सोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर दवरपाक आनी म्हज्या मनाची नडसणणी करपाक आनी आतां म्हजे कुडीन एक बरें जिवीत जिवपाक कित्याक जेन्ना जेजू येतलो म्हजी कूड म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन सारकें पवित्र आसपाक एकदम गरजेचें कित्याक तेन्ना हांव म्हज्या सुट्टेच्या दिसा जेजूक आमंत्रण दिवंक जाता तुम्ही आयकतात म्हज्या भाव भयणीनो आतां समजा एक वस्त एकदम पवित्र आमी आमचो जेन्ना पाद्री कुमियाव करता तो कुमियाव सगळ्यांक जो कुमियाव उरता ते उरता तें तो किचोर घालता तें किचोर घालता तें ब्लेसेड ब्लेसेड सॅक्रेमेंटान घालता पळय की ना हय ब्लेसेड सॅक्रेमेंट आमी दुडू दवरता ब्लेसेड सॅक्रेमेंट आमी आंबे दवरता ब्लेसेड ना सॅक्रेमेंटान आमी कितें दवरता फकत जेजूची कूड दवरता पळय की ना हय हय म्हणटच तो जागो जावन आसा पवित्र जागो हय त्या जाग्यार आमच्यान दुसरो वस्तू दवरूंक जायना फकत एकूच वस्त दवरूंक जाता कित्याक जेजूची कूड जी आमी 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 जेजूची कूड आमी ती शिवल्या ती जी उरल्या ती आमी ती त्या ब्लेसेड सॅक्रेमेंटान दवरता म्हणटच तो जागो जावन आसा पवित्र जागो वय की ना हय आतां आमचो जागो आमची कूड कशी पवित्र जाल्या कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणटच आमची कूड पवित्र जाल्या आमचें मन पवित्र जालां म्हणटच आमचें मन आनी आमची कूड आतां आमच्यान पातकान दवरूंक जाता आमचो आत्मो जेजू सारको जाल्या आमची कूड आमचें मन पवित्र जाला कित्याक आमचो आत्मो जेजू सारको जाला कित्याक आमची कूड आतां पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां वय की ना हय ब्रदर म्हणटच आतां म्हाका हांव म्हज्या आत्म्यान पवित्र जाला जाल्यार आनी म्हाका हें देवाचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आनी हांव आतां जेजू सारको जावंक जाय जाल्यार म्हजें मन आनी म्हजी कूड पवित्र जावपाक एकदम गरजेची हांव विचारता तुमकां वय की ना होय फकत हांव म्हणटलो म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला म्हज्या मनान म्हजें कसलेंच जाय तें चिंतूंक जाता म्हज्यान कोणाचें कुसकेपण चिंतूंक जाता म्हज्या जिवितान म्हाका कितें करूंक जाय तें म्हज्या कुडीन म्हाका कसले भशेन म्हज्यान कशे भशेन कसले वायट चिंता दवरूंक जाता म्हज्यान जें करूंक जाता चोरपाचें नागोवपाचें जें म्हाका म्हज्या मनान कितें येता तें म्हज्यान करूंक जाता जेजू तो म्हाका बक्षणे दितलो वय बक्षणे दितलो पूण म्हाका गरज हा की म्हजें मन आनी म्हजी कूड जेजू सारकी दवरपाक कित्याक हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणटच सोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सगळे मोग संपूर्णायेक पावत आसा हो मोग म्हज्या आत्म्यान आसा पूण हो मोग फकत म्हज्या आत्म्यान आसलो जाल्यार हो मोग म्हज्या मनान म्हजे कुडीन म्हज्या जिवितान हो मोग दिसना जाल्यार जोडटेच्या दिसा म्हाका विश्वास आसतलो हांव विचारता तुमकां जोडटेच्या दिसा म्हाका पूर्ण विश्वास आसतलो आनी खूब लोक आजून पासून इग्रोज मातेन फोटोन आसा कित्याक ती सोजमतात हांव इगोर्जेक वेता हांव मिसाक वेता हांव तेज कोत्ता हांव मागणें कोत्ता हें सगळें देवस्पण कोत्ता देखून हांव आतां एकदम पवित्र पूण जें हांव म्हज्या मनान चिंता जें म्हज्या कुडीन हांव कोत्ता हें कोण चिंतिना म्हाका हांव खरेपणी जेजू सारको जाला जाल्यार वय
हांव संवसारान जेजू सारको जाला कित्याक म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. ताणें ताच्या आमोळीक रोगता वरवीं म्हाका नितोड केला. पूण आतां म्हाका गरज म्हज्या मनाची नडसणी करपाक, म्हजी कूड पवित्र दवरपाक. हांव तुमकां आनी एक देवाचें उतर आमी आनी एक देवाचें उतर पळोवया. पयली चीट तेसलोनिकांकार 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 23. पळोवया. 23वी बोर्ड वाचूया. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णपणान पवित्र करूं आनी जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच म्हज्या भाव भयणीनो, आमी सजमतां की म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. आमी पळयलें ना पयली चीट जुवांची 4:17 म्हणटा आमी जेजू सारकीं जाल्या. वय आमच्या आत्म्यान आमी जेजू सारकीं जाल्या. बरें हा. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना पवित्र आत्मो पावलो वरवीं तेसलोनिकांत पयलो 24 पयली चीट 5:23 म्हणटा शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णपणान पवित्र करूं. तुका आनी म्हाका संपूर्णपणान पवित्र करूंक जाय जाल्यार संपूर्णपणान म्हणजे कितें? फकत आत्म्यान म्हज्या जीव आनी म्हजे कुडीन. जीव म्हणल्यार मन, म्हजो चालते आत्मो, जिवितांत जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. म्हणटच जोडटेच्या दिसा आतां आमी हो स्क्रिप्चर पळयत जाल्यार जोडटेच्या दिसा म्हाका पूर्ण विश्वास जेजूक मेळपाक कसो विश्वास आसतलो? कित्याक जोडटेच्या दिसा म्हजो आत्मो, म्हजें मन, जीव आनी म्हजी कूड चुके विरेत हांवें सांबाळल्या म्हणून. भाव भयणीनो, देवान आपलें काम केलां. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. जो पावर जाय म्हाका म्हजो जीव, म्हजें मन आनी म्हजी कूड चुके विरेत सांबाळूंक ताणें म्हाका ती पदवी दिल्या, ताचो आत्मो दिला, ताचें उतर दिलां. पूण हांव म्हजी जीव म्हणल्यार म्हजें मन, माय मायंड, म्हजो आत्मो, इंग्लिशीन म्हणटा माय सोल, नॉट माय स्पिरीट. स्पिरीट ताणें सगळें केलां. पूण हांव आतां म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला जाल्यार आनी हांव पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताच्या उतरान हांव आतां तें उतर खायना जाल्यार, हांव त्या ओराण्यांत वचोन ती परिक्षा पास जायना जाल्यार, हांव पोत्तून फेल जाता जाल्यार म्हजो जीव, म्हजें मन आनी म्हजी कूड चुके विरेत म्हज्यान सांबाळूंक जाता? हांव विचारता तुमकां, म्हजें मन आनी म्हजी कूड चुके विरेत सांबाळूंक जाता? जायना. कित्याक म्हज्यान सांबाळूंक जायना? कित्याक म्हजी चोत्राय त्या उतराचेर ना. म्हजी चोत्राय बरें, हांव विचारता, आर वी सेन्सिटीव टू द होली स्पिरीट? तुम्ही केन्ना बायोलॉजीन स्क्रिप्चर बंद करूंक जाता? हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां. तुम्ही बायोलॉजी शिकल्यात, वय की ना? बायोलॉजीन एक प्लांट आसलें. त्या प्लांटाचें नांव आजून पासून हांव जेन्ना शिकयता आतांचेर हांव पोत्तून सांगता. नेम ऑफ द प्लांट इज टच मी नॉट ऑर मिमोजा पुडिका. तुम्ही केन्ना आयकलां? हय ब्रदर. तुमच्यान गुगल करूंक जाता. मिमोजा पुडिका, द नेम ऑफ द प्लांट इज टच मी नॉट. त्या प्लांटाक तूं टच करशी जाल्यार तें पावता. इतलें सेन्सिटीव आहा तें झाड.
कोणी गाडी गेली जाल्यार वारें मारले जाल्यार पट करून सकयल वता. हांवें तें पळयलां गोंया आमच्या खूब जाता झाडांनी तेजे विशें वारें मारलें फू केलें इतली सेन्सिटीव आहा तें झाड. तेच भाशेन एक पाटी हांवें जेन्ना केलें ह्या 2-3 वर्सांनी केन्ना हांव पावसांनी वेतालो तेन्ना पावसान जाता हांव गेलो थंयसर झाडा कडेन आनी हांव थंयसर रावलो थंयसर कोणा कडेन हांवें तें पळयलें झाड. हांवें गेलो फू केलें तें बावलें आनी पळयत वतना म्हाका सांगूंक जाल्लो ज्या भाशेन हें झाड इतलें सेन्सिटीव आहा त्या वाऱ्याक तें ताका टच जायत म्हणून तेच भाशेन आमी पवित्र आत्म्यांक इतली सेन्सिटीव जावपाक एकदम गरजेचें. जाणा भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमी खरेपणी पळयत जाल्यार पवित्र आत्मो जावन आसा एक सुकणें. ताका एक सिंबल दिलां. इट इज सपोज टू बी अ डाव. आमचे भाशेन डावाक कितें म्हणटात? डाव 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 पारयो पारयो पारयो. थँक्यू बाय जॉनिना, थँक्यू व्हेरी मच. म्हणटच पारयो तुम्ही पळयत जाल्यार पाऱ्याक तुमी श करीत गेले धांवन गेले त्या पारयाक तूं कितें फुगोट्यो मारल्या बू करून सोली सुकणी धांवन वेतात वय की ना. The पारया एकदम सेन्सिटिव्ह बर्ड. The dove is a very sensitive bird. Holy Spirit is very sensitive. आणि पवित्र आत्मो इतलो सेन्सिटिव्ह आहा म्हणून तो आमचे कडेन कसो उलयता इतलो सेन्सिटिव्ह. तूं मातसो ताका कितें हें करशीत जाल्यार तो तुजे कडेन तो इतल्या व्हडल्या ताळ्यान उलोवचो ना. तो एकदम सेन्सिटिव्ह. आनी म्हाका जाय जो तो इतलो सेन्सिटिव्ह आहा ताका सेन्सिटिव्ह रावपाक. म्हणटच जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याक सेन्सिटिव्ह रावता कित्याक जेजून सांगलां आमी तो स्क्रिप्चर पळयलो जुवाचो 6:20-60 जेजू म्हणटा मुझे उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता आनी पवित्र आत्मो म्हाका कितें सांगता तो एकदम सेन्सिटिव्ह आसता. इतलो सेन्सिटिव्ह आसता आनी तो म्हजे कडेन उलयता आनी म्हणटा ज्या भाशेन हांव तें उतर तुका करूंक सांगता तुका ती परीक्षा दिवपाक हांव तें उतर उलयतां. तूं जितलो सेन्सिटिव्ह म्हाका रावताय त्या उतराक हांव तुका ती परीक्षा पास करपाक हांव तुका ती करपाक तें बळ आनी सगळी जी जेजू देवाचें घोटाय जाय आहा ती हांव तुका दितां. आनी जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचे कृपेन देवाचे कृपेन देवाच्या बळान देवाच्या शक्तीन हांव तें उतर आयकतां आनी त्या उतराक हांव सेन्सिटिव्ह रावतां आनी तें उतर हांव पाळटां. आतां भाव भयणीनो जें तें उतर म्हाका सांगता तें उतर आतां म्हाका जैत दिता. हांव आतां त्या ओराण्यांत जेन्ना हांव ती सेन्सिटिव्ह रावतां इतलो सेन्सिटिव्ह रावतां कित्याक हांव ती परीक्षाच्या वेळार हांव त्या ओराण्यांत आसां. आतां जेन्ना हांव ओराण्यांत वेतां ओराण्यांत हांव पास जावन त्या 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 वाटेर पास जावन हांव आतां म्हज्या भासायलेल्या गांवांत पावतां. म्हणजे भासायलेलो गांव म्हणजे कितें न्ही हांव आतां गोंय आहा हांव स्विडन पावतलो म्हणून हांव UK पावतलो म्हणून हो जागो न्हय. हांव त्या सिस्टमान त्या वाटेन हांव म्हज्या भासायलेल्या गांवांत पावतां. म्हणजे आतां हांव तुका उदाहरण दितां. समजा हांव एक मनीस जो पोत्तून पोत्तून सीख जाता आनी एक दीस हांव एका रितीराक वेता आनी रितीराक वचोन कोण म्हाका सांगता आतां समजा ह्या भितराच्या क्लासीक हांव येता आनी कोण म्हाका सांगता आनी अरे बाबा पयलींची पेद्रूची म्हणटा 22:2:24 जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या वय की ना. आतां हांव म्हणटा जेजूच्या गाण्यान बरी जावन कोण भितर मागणी कोत्ता कोण प्रेगोदर प्रिचींग कोत्ता तो म्हणटा कसली कुडा हांव तुका म्हज्या भावार्था वरवीं कित्याक आतां हांव शिकलां म्हणून पवित्र आत्म्यान तुका हांव मागणी करून तुका ती पेकोणी हांव दितां. पेकोणी मेवली तुका 2 दिसांनी तें उतर तुजे भितर मास जावंक ना म्हणून तें फकत तुवें आयकलां म्हणून ताचेर चड नियाळ करूंक जाय म्हणून तें उतर तुवें जें आयकल्लें त्या क्लासीक वा त्या रितीराक तें उतर फकत तुजे भितर खंय गेलां लोगोस म्हणून गेलां वय की ना. सारकें लोगोस उतरा वरवीं आनी प्रेगादोराच्या भावार्था वरवीं ताच्या पावरा वरवीं ताणें संबंद दवरल्या वरवीं तुका ती पेकोणी मेवली. पूण आतां पवित्र आत्मो जो तें उतर तुज्या भितर गेला
तो पवित्र आत्मो तुका आतां वराण्यांत वतलो, कित्याक ताका जाय तें उतर जें तो उलयता तुजे कडेन भितरल्यानसून तुवें इतलो नियाळ करून तें मास जाला म्हणून तो आतां तें उतर रेमा म्हणून तुजे कडेन उलयता, तुका आतां परीक्षा दिता. आनी आतां जेन्ना ती परीक्षा येता, सैतान तुका ती पोत्तून दूख हाडटा तुजे कुडीन. आयकता हांव कितें म्हणटा तें? समजा म्हज्या हातान दूख आसली, हांवें तें रितीराक कोणें म्हजे पासत पाद्रीन मागणें केलें, तुमी खूब आयकतात लोगोस, डिवायन रिट्रीट, कोण पोट्टा वेतोगोस तिचो नांव उलयतात. देर इज वन ब्रदर हूज गेटिंग हील्ड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम. देर इज अ ब्रदर हूज बींग हील्ड फॉर सोरोप येतालो, ताका देवान सुटका दिल्या. गोंया पावतकूच सुटका तिचर मेळवली ताका. हांगा येवन बाटली 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 मारीत आहा. आयकलां तुमी केन्ना? तुमी केन्ना आयकोंक ना? थिंचर ताका सुटका मेळवली, थिंचर ताका पेकोणी मेळवली, थिंचर ताजें कितें आंग दुखतालें ती सगळी दूख गेली. पूण तें उतर ताजे भितर मास जावंक ना म्हणून ताणें नियाळ करूंक ना म्हणून परतून गोंयां येयलीं ती. गोंयां येयल्या उपरांत तांकां पवित्र आत्म्यान परीक्षा दिली, वराण्यांत व्हेली. थिंचर तें उतर थिंचर तांकां वेळूच ना उतराक. तें जर आनी ते मागीर परतून येतकच त्या रितीराक आनी कसलोच फायदो ना, तें थिंचर कितें बरें जालें तिचर हांगा येवन आतां परतून दूख जाली, हें कांयच चलना. परतून पिल्लां घेवपाची, परतून दोतोरा कडेन वचपाचें, परतून गायो मारपाच्यो, परतून तें सोरो पेंवपाचें, तें आमचें जिवीत चलता. पूण भाव भयणीनो, जो कोण थिंचर वेता, रितीराक वेता, तें उतर आयकता, ती सजमणी घेता, तें उतर तांच्या काळजान रिगून रावता. आतां तें उतर तांच्या काळजान रिगून रावला म्हणून तो लोगोस ताचे भितर गेला. आतां तांकां पेकोणी मेळल्याय जाल्यार आतां पवित्र आत्मो तांचे भितरल्यान तें उतर तांकां रेमा म्हणून दिता, परीक्षा दिता. आनी जितलो तांचेर प्रेशर येता, जितली ती जी पिडा आसा ती परतून सिम्पटम्स दाखयता, तें उतर तांच्या तोंडांतल्यान येवन जेन्ना ती उतर ताचे सेन्सिटिव्हिटी दवरून तें उतर उलयता, आतां तांचे पिडेचे जाग्यार ती जी पिडा आसली, केन्ना एक सुमान लागत, 2 म्हयने लागत, 6 म्हयने लागत, 1 वर्स लागत, पूण तें उतर आपल्या काळजान रिगून दवरून तोंडांतल्यान जें पवित्र आत्मा सांगता तें उलयत जाल्यार जाणा म्हज्या भाव भयणीनो, फकत म्हाका पेकोणी मेळना. तुमी जाणो म्हाका कितें मेळटा तें? हांव एक्या जाग्यार पावता म्हज्या जिवितान की सैतानाक आतां पदवी पासून सैतान चिंतचोना पासून म्हाका म्हजे कुडीन कसलीच पेकोणी कसलीच पिडा हाडपाक. तुमी आयकोंक ना हांवें कितें सांगलें तें? आमी सजमता आतां म्हाका ही दूख गेली, 6 म्हयन्यांनी आनी दूख केली आयली, आनी 4 वर्सांनी म्हाका आनी कॅन्सर येयलो, आनी म्हाका कितें हें जालें. हांव त्याच त्रासान परतून हा तें उतर हांव उलयत हा. पूण जेन्ना तें उतर म्हजे भितर मास जाता, तें उतर म्हजे भितर रेमा जाता, हांव तें उतर उलयत आसा म्हजे कुडीन म्हाका पेकोणी मेळपाक, म्हजे कुडीन म्हाका भलायकी मेळपाक, हांव तें उतर म्हजे भितर मास जाता. आतां भाव भयणीनो, हांव जेन्ना पासार जाता त्या परिक्षेन, हांव हे जाग्यार पावता, एका बासायलेल्या जाग्यार पावता, ज्या जाग्यार म्हज्या जिवितान हांव आतां एक डिवायन हेल्थान चलपाक हांव सुरवात करता. आय स्टार्ट वॉकिंग इन डिवायन हेल्थ. इन दॅट एरिया ऑफ माय हेल्थ आय एम कंप्लिटली सेट फ्री. हांव आतां म्हज्या बासायल्या गांवांत म्हज्या भलायकी विशीं हांव आतां पावलां म्हणून आतां म्हज्यान दुसऱ्यांक बरी भलायकी तांच्या जिवितान मेळपाक म्हज्यान आतां देव म्हाका थंयसर धाडटा, तो म्हाका आतां उजार करता दुसऱ्यांक बासायलेल्या गांवांत त्या जाग्यार तांच्या भलायकीन हाडपाक. तुमी समजता हांव कितें म्हणटा तें? पळय, हांव परतून हांव समजा हांव आतां सुमार 6 वर्सां वा 10 वर्सां म्हजी गोवायकीत कितें? अरे ब्रादर जाणय, म्हजें हें दुखतालें. गोवायकी तोच गोवायकी. हांवें उतर घेतलें, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. पिडा गेली, आयली, गोवायकी दिली, आनी सगलो लोक म्हणा, अरे व्हेरी गुड, तूं दोतोरा कडेन वचोंक नाय, तूं आतां बरो जालोय, बरें आहा.
पोत्तून 6 म्हयन्यांनी पोत्तून 2 वर्सांनी तेच हें दुखतालें हांवें जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. आतां पोत्तून पोत्तून तेंच बेता म्हणटच हांव पोत्तून पोत्तून तेंच उतर घेता. पूण म्हज्या भलायकी विशीं आजून पासून हांव बायसालेल्या गांवांत पावोंक ना, कित्याक तें उतर म्हजे भितर मास जावना. कित्याक कितेंय जालें, कितें दूख जाली, हांव म्हजें तोंड उक्तें करतां आनी दुसऱ्यांक सांगता म्हजे पासत मागणें कर. म्हाका दूख येयली जाल्यार आरे त्या दिसा ताणें ब्रादरान मागणें केलें, हांव तिचो रित्याग केलें, सगळें बरें जालें, आतां पोत्तून दूख येयल्या. तें उतर म्हजे भितर मास जालां. ना. Praise God. हांव विचारता तुमकां म्हजे भितर मास जालां. आनी म्हजे भितर मास जावंक ना म्हणून आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी इन्शुरन्स काडटा, मेडिकल इन्शुरन्स काडटा. 6 म्हयन्यांनी आमी हॉस्पिटलांत वयला आमचो ब्लड टेस्ट करपाक. दोतोर आमकां म्हणटा आनी दोतोरा कडेन सगळे टेस्ट केला. दोतोर हांव को हा, दोतोर बरे भशेन आमकां सांगता, हांव बरे भशेन आहा, जेजूच्या गायांनी म्हणटा. ना, तूं जेजूच्या गायांनी बरो जावंक नाय, तूं जेजूच्या काकुतीन बरो आहाय. पूण हांव खरो क्रिस्तांव जाल्यार भाव भयणीनो, म्हाका आनी दोतोराची गरज ना. म्हाका दोतोराची गरज कसलीच आसची ना. कित्याक त्या जाग्यार वा त्या डिपार्टमेंटान वा त्या वाटेन हांव म्हज्या बासायलेल्या गांवांत पावलां. कित्याक देवाची खोशी जावन आसा हांव एका बरी भलायकीन आख्ख्या जिवितांत चलपाक. देवाक नाका की हांव सीख जालो पोत्तून देवाचें उतर घेतलें, हांवें पोत्तून सीख जालो देवाचें उतर घेतलें, मागीर हांवें गोवायकी दिली, जेजून म्हाका बरो केलो. कोणें आतां रितीर जालो, फादर ब्रदर हें दुखतालें तें दुखतालें, ताणें मागणें केलें, हांव बरो जालो, गोवायकी दिली. पोत्तून 6 म्हयन्यांनी पोत्तून 4 म्हयन्यांनी हांव पोत्तून सीख जालो. कित्याक जालो? कित्याक तें उतर आजून म्हजे भितर मास जावना. पूण म्हणटच म्हाका बासायलेल्या गांवांत पावोंक जाय जाल्यार त्या वाटेन त्या बासायल्ल्या जाग्यार, गांवांत न्हय, बासायलेल्या जाग्यार पावोंक जाय जाल्यार म्हज्या भलायकीन तें उतर म्हजे भितर मास जावपाक एकदम गरजेचें. आनी जेन्ना तें म्हजे भितर मास जाता, सैतानाक कसलीच पदवी मेळना, ताका हुकूम पासून मेळना, ताका गट्स पासून मेळना तुज्या जिवितांत तुका कसली पिडा हाडपाक. आयकतात तुमी? हय ब्रदर. Praise God. दुसरो एक उदाहरण दिता. हम्म. आमी आतां UK गेल्ले हांव. हय. हांव कोण युकेचो कोण आहा? कोण युकेचो हांगा आहा? कोण ना युकेचो? जेजू कारगा. जेजू. युके आमचो गोंयचो लोक आहा जो थिंचोर घर घेता आनी थंयसर तांकां कितें भरचें पडटा? मॉर्गेज भरची पडटा. तुमी जाणो मॉर्गेज म्हणजे कितें? आमच्या गोंयांत मॉर्गेज हें कांय ना. आमी फकत बँकेंतलो लोन घेता आनी इन्स्टॉलमेंट भरता आमी. म्हणल्यार इन्स्टॉलमेंट भरल्यार लोनाचे घर घेतलें, जो कोण विकता तो ताका आख्खे पयशे दिले, ताका ताचे पयशे मेळ्ळे, पूण त्या रीण फारीक करपाचें हांव बँकेंतल्यान इन्स्टॉलमेंट भरता. हय. आमच्या गोंयांत इन्स्टॉलमेंट भरता. दॅट इज एक्झॅक्टली लायक थंयसर मॉर्गेज. हांव मॉर्गेज भरता. आतां हांव विचारता तुमकां, समजा देवाचें उतर म्हाका सांगता, दी आनी देव तुका दितलो, वय की ना? दी आनी देव तुका दितलो, हें देवाचें उतर सांगता की ना? हें उतर सांगिना आमकां? हय, लूक 6:38 न्हू ब्रदर? लूक हय. 6:38 म्हणटा. हय, गिव्ह एंड तूं शॅल कितें बी गिव्हन. म्हणटाय? सायबा, तूं दी म्हणटाय, पूण म्हाका मॉर्गेज भरूंक जाय, म्हजे इन्स्टॉलमेंट भरूंक जाय, म्हाका खावंक जाय, म्हाका पिवंक जाय, म्हज्या भुरग्यांचे ट्युशन फीज दिवंक जाय, तांचे इस्कॉलची फीज भरूंक जाय, म्हजे कडेन दिवपाक कांय ना. वय की ना? हें जावंक शकता? हय, जावंक शकता. जावंक शकता. म्हणटच हांव आतां म्हजी चोत्राय कोणाचेर धरता? म्हज्या परिस्थितीचेर धरता. देवाच्या उतराचेर धरिना. कित्याक म्हाका गरजो खूब आहात. म्हाका आतां रिटायरमेंट बेनिफीट जाय, म्हाका म्हजें पेन्शन जाय, 60 म्हाजें रिटायरमेंट जातकच कोण म्हाका पळयतलो, म्हाका म्हजें चोडूं म्हज्या बँकेन धरूंक जाय. कित्याक म्हाका फकत हांव म्हणटा मागणें, दिसपट्टो गिराय जाय आसा म्हाका दी, पूण हांव तें फकत उतरांनी म्हणटा. कित्याक म्हजी चोत्राय कितें, सायबा 60 जातकच म्हजो दिसपट्टो गिराज न्ही, हांव 60 जातकच गिराज तो म्हाका दी. देखून हांव आतांच सगळें भरून दवरतां ती म्हजी भलायकी सगळें बरें जावपाक. म्हणटच आतां देवाचें उतर म्हाका सांगता, दी आनी देव तुका दितलो.
पूण हांव चोत्राय कोणाचेर दोत्ता, म्हज्या परिस्थितीचेर दोत्ता. तें उतर म्हजे भितर मास जावना की दी आनी देव तुका दितलो. म्हणटच हांव आतां रीण भरीत आहा, मॉर्गेज भरीत आहा, आख्खें वर्सां म्हजें जें फारीकपण करूंक जाय तें हांव कोत्तां. हांव म्हज्या बासायलेल्या जाग्यार पावतां. हांव विचारतां, बासायलेल्या जाग्यार पावतां? ना. ना ना. ब्रदर. हांव तुका सांगता कोण बासायलेल्या जाग्यार पावता. त्या मनशाक इन्स्टॉलमेंट भरूंक जाय, मॉर्गेज भरूंक जाय, ताका फीज भरूंक जाय, ताका सगळें आपलें दुडू भरूंक जाय. पूण तो जे देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्मा सांगता, तो दिता. तो दिता. आतां ताका गरजो ना. आनी जेन्ना तो दिता, सैतान ताच्या मनान, आरे तुवें दिलाय रे देवाचें उतर परगट करपाक, हें हाका गरजोक, तांच्या गरजोक दिलां, कोण तुजे शेजारी, तुजें कितें जातलें रे? तूं कोय बदतलोय रे. पूण भाव भयणीनो, जो कोण बासायलेल्या जाग्यार पावला, तो फकत आपले परिस्थितीचेर आपली चोत्राय धरिना. कित्याक तो जाणो की ताजें कितें ताका मेळोंक जाय तें, ताका जें मेळटा तें मनशा कडसून न्हय, ताका स्वर्गा राज्यांत तें सगळें मेळटा. तो ताजी चोत्राय जेजूचेर धरता. आनी जें देवाचें उतर सांगता तें तो कोत्ता. तो 60 जातकूच 70 जातकूच कोण म्हाका पळयतलो म्हणून ताजेर चोत्राय धरिना. तो देवाक म्हणटा, दिसपट्टो गिराज आयज म्हाका दी. दिसपट्टो गिराज आयज म्हाका दी. तो मागणें करिना, सायबा म्हाका 60 जातकूच तो गिराज दी. म्हाका जें म्हाका दिवंक जाय, म्हाका रिटायरमेंट जातकूच, कोण आतां म्हातारो जातलो, कोण म्हाका कोण पळयचो ना, भुरगीं वेतीलीं आनी म्हाका होम फॉर द एजेड घालतलीं, तेन्ना म्हजे कडेन दुडू आसतले, म्हजे कडेन हांव तें दुडू दवरतां. पूण भाव भयणीनो, जो कोण आपली चोत्राय जेजूचेर धरता, ताज्या उतराचेर धरता, आनी तो आतां देवाचेर आपली चोत्राय धरून तो आतां वाट पळयत आसा, तो मनीस आपल्या बासायलेल्या गांवांत पावलेलो आसा. ताका ताका त्या बासायलेल्या जाग्यार पडून ताचें रीण फारीक करपाचें उरोंक ना, ताका मॉर्गेज भरपाचें बरोंक ना, ताका आजुनूय ताका सगळें ताच्या बँकेन खूब दुडू आहा, ताका आजून पासून दिवपाचें आहा. पूण तो वेळार आपल्या मनान, आपल्या जिवितान ताणें आपली चोत्राय कोणाचेर धरल्या? आपल्या दुडवांचेर वा जेजूचेर धरल्या? जेजूचेर. आनी तो मनीस जावन आसा जो बासायलेल्या गांवार पावला, कित्याक तो ओराण्यान ताची परिक्षा तो पास जाला. ताणें आपली चोत्राय, हे सगळे दबाव, इतले सगळे प्रेशर, इतले सगळे ताची चिंतनां जी सैतानान ताचेर हाडली, अरे तुवें दिलाय, आनी ताचेर सोडून ताणें फकत आपली चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर जें उतर मास जालां ताचेर दवरल्या. आनी तो आतां एका बासायलेल्या गांवा कडेन पावला, कित्याक देव थिंचो ताज्यो सगल्यो गरजो पावयता. भाव भयणीनो, कालच्या बुधवारा दीस हांवें तुमकां एक उदाहरण दिलें आमच्या बाय फातिमाचें. बाय फातिमा, तूं जाणय हांव कितें उदाहरण दिल्लें तें? ओय ब्रदर. म्हाका आमकां सगल्यांक जी काजार जाल्या, आमकां एक भुरगें जाय, वय की ना? ओय ब्रदर. भुरगीं प्रेज जाय, गॉड. कित्याक ओय. आमी आतां भुरगीं देवान आपल्या उतरान सांगलां. पूण म्हाका आतां त्या बासायलेल्या जाग्या कडेन पावपाक जाय जाल्यार ह्या वेळार हांव आजून गोरबेस जावंक ना, आजून पासून म्हाका कितलो वेळ जाला. पूण म्हाका त्या बासायलेल्या गांवा कडेन पावंक जाय जाल्यार हांव बासायलेल्या गांवा कडेन पावता जेन्ना भुरगीं येतात तेन्ना ना, तेच्या पयलीं. ना. जेन्ना हांवें तें उतर म्हजे भितर मास केलां आनी हांवें म्हणलां, जेजू तुवें म्हाका तुज्या उतरान सांगलां की तूं तुज्या उतराक विस्वाशी, आनी हांव इतलो शांतीन आहा. हांवें म्हजो भावार्थ तें उतर म्हजे भितर मास जालां. हांव कसलेच भाशेन म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी, जें म्हाका देव सांगता हें कर, देवाचें उतर परगट कर, कसलेच म्हाका कितें डिस्करेजमेंट येता, कसलेच वेळ पासार जाता, कोण म्हाका विचारता, हांव कोणाचेरूच म्हजी चोत्राय धरिना. हांव म्हणटा, सायबा हांव जाणो की आजून म्हज्या जिवितांत तें जावंक ना, पूण म्हज्या मनान, म्हज्या काळजान, म्हज्या सोबान आनी म्हज्या चिंतनान हांव जाणो की हांव माय जाल्या, हांव पाय जाला,
हांव ऑलरेडी जाणो की तुवें जे तुज्या उतरान सांगलां तें म्हज्या जिवितान घडलां. हांव तें म्हाज्या जिवितान घडचेच आदीं हांव आतां तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवस दिलां. तो जावन आसा मनीस जो बासायलेल्या गांवांत पावला आनी जेन्ना तो पावला त्या वेळार आतां ताच्या जिवितान जें तो चिंता तें ताच्या जिवितान तें घडोवन येता. आमेन. तेजो कारकन. भाव भयणीनो, समजा हांव आतां परतून पेकोणीची हांव खबर करतां. समजा म्हज्या जिवितान म्हाका कसली पिडा आहा, हांवें तें उतर घेतलें आनी देवाक म्हणलें, देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. आर्गां तुज्या जेजू हांव तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. हांव म्हणीत हा. आतां 2 म्हयने जाले, 6 म्हयने जाले, आजून पासून म्हाका पेकोणी मेळोंक ना. पूण हांव जाणो की म्हज्या मनान हांव एकदम शांतीन हा. कित्याक हांव म्हणटा देवाक, देवा म्हाका पेकोणी आयज ओ फाल्यां, फाल्यां ना तर परवां, परवां ना तर तेरवां, पूण हांव ती पेकोणी म्हाका मेळ्ळ्या म्हणून हांव म्हज्या काळजान जाणो, हांव म्हज्या मनान बासायलेल्या गांवा कडेन पावला म्हणून ती पेकोणी म्हज्या जिवितान आजून पासून मेळोंक ना. पूण हांव जाणो म्हाका ती म्हज्या म्हज्या त्या ओत्मीक जिवितान म्हणजे इन इटर्नल लायफ हांव जियेता म्हज्या देवा बरोबर. हांव जाणो की म्हाका मेळ्ळा म्हणून हांव देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. कित्याक हांव जाणो की इन द स्पिरिच्युअल रेम, इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तें म्हाका ऑलरेडी मेळ्ळां. आनी हांव आतां कशे भाशेन जियेता की हांव कोणाक म्हाका विचारीत जाल्यार तूं कोय दूख हा, पूण हांव कोणाक सांगिना. हांव म्हणटा हांव एकदम बरो आहा. आयकल्लें तुका कॅन्सर जालो, कॅन्सर हांव एकदम बरो आहा, देवान म्हाका बरो केला, हांव एकदम बरो आहा. कॅन्सर तुका दोतोरान सांगलां तुजे ट्रिटमेंट आजुनूय चलता, वय चलता, पूण कोणाक हांव सांगिना. पूण म्हजे भितर हांव आतां म्हज्या त्या उतराचेर इतलो नियाळ केला म्हणून हांव आतां वराण्यांत आहा म्हणून पवित्र आत्मा म्हाका परिक्षा घेता म्हणून, सैतान म्हाका इतल्यो ताळणी घालता म्हणून आनी तो म्हाका इतलो फोटी सांगता की हांव मरतलो म्हणून हांव ताजेर चोत्राय धरिना. हांव फकत त्या उतराचेर धरता. हांव जाणो की ताणें म्हाका पेकोणी दिल्या. हांव फकत आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. आनी एक दीस जें हांव चिंता आनी आर्गां दिता खरेपणी म्हज्या जिवितान घडटा. आनी हांव आतां जें हांव पासार जालां ओराण्यान तें हांव एक म्हज्या बासायलेल्या गांवांत जें हांवें पयलेंच पळयल्लें तें म्हज्या जिवितान खरेपणी घडोवन येता. आनी हांव आतां देवाक महिमा वाखाणणी आनी दिनवास दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, ह्या बासायलेल्या गांवा कडेन म्हाका पावपाक जाय जाल्यार पयली वस्त म्हाका तें उतर जें हांव आयकतां देवाचें उतर, दॅट इज द लोगोस वर्ड, म्हज्या काळजाच्या जमनीचेर पडपाक, तें काळजान भितर वचपाक पयली वस्त एकदम गरजेची. एक बाट ती घडली आनी म्हाका मातशें कितें फायदो मेळ्ळो, मातशी म्हाजी दूख गेली, म्हाका कितें उमेद येयली, त्या जाग्यार म्हाका रावपाक आनी देवाक आर्गां दिवपाक आनी म्हजी चोत्राय जेजूचेर ताचें उतर धरपाक एकदम गरजेची. त्या वेळार म्हजी परिक्षा आसतली. परिक्षा एका दिसाची, एका सुमानाची, एका म्हयन्याची, 6 म्हयन्याची, 1 वर्साची, कितली जावन जितलो वेळ जाता ताजेर हांव चोत्राय धरिना. हांव म्हजी चोत्राय फकत जेजूचेर धरतां. कित्याक हांव जाणो तो ताज्या उतराक विस्वाशी म्हणून. जितलो हांव वेळ पासार जाता आनी हांव म्हजी चोत्राय जेजूचेर आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन तितलो हांव म्हज्या जिवितान, म्हज्या भावार्थान आनी म्हज्या स्पिरिच्युअल मसल्सांत हांव घट जाता. कित्याक ह्या एक परीक्षा वरवीं जितली म्हाका म्हजो स्पिरिच्युअल मसल घट जाता, ह्यो स्पिरिच्युअल मसल जो घट जाता म्हाका फुडल्या म्हज्या दुसऱ्या वाटेनी म्हाका घटाय दिता. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज म्हाका फकत म्हज्या भलायकेन म्हाका ती मसल मेवता. आतां ते मसल जे मेवता म्हाका ते पासियन्स करपाक, रावपाक आतां म्हाका पवित्र आत्मा म्हाका आदार करता. आनी जितलो हांव एक वाटेन एक जाग्यार हांव आतां देवाच्या उतरान रिगून रावता आनी देवाच्या उतरार पास जावन हांव बासायलेल्या गांवांत पावता म्हज्या मनान म्हाका मेळच्या आदीं, आतां जितलो हांव बासायलेल्या जाग्यान म्हज्या मनान आनी म्हज्या काळजान हांव पावतां
थोड्या वेळान हांव पळयता की खरेपणी जे देवान आपल्या उतरान सांगला म्हज्या जिवितान घडोवन येता आनी आतां हांव एक घोवायकी दिवपाक पावता. हांव सोबी माजार सगल्यांक सांगूंक पावता की हो देव जावन आसा विश्वासी आनी म्हज्या घोवायकी वरवीं हांव आतां ही फळां ही तोंकतात तसली फळां दिवंक पावता. कित्याक म्हज्या घोवायकी वरवीं कितलो लोक देवाच्या राज्यान भितर सरोंक पावता, कितलो लोक आतां देवाच्या राज्यान भितर सरोंक सोदता. कित्याक तो म्हणटा देवान ताच्या जिवितान तेजे जिवितान केलां जाल्यार हांव त्या त्या सिस्टमा प्रमाणे चलत जाल्यार हांव जाणो की म्हाकाय मेळटलें म्हणून. कित्याक देव विश्वासी, देव फकत एकल्याचोच मोग करिना, देव सगल्यांचो मोग करता जो ताच्या उतरान रिगून तयार आसा, जो त्या उतराची चोत्राय धरून तयार आसा. पूण आमी म्हणलें देवाचें उतर आयकलें आनी कांय जायना 2-3 दीस, थोडे म्हयने, थोडी वर्सां आनी हांव निराशी जाता, हांव एकदम उदास जाता आनी हांव फकत आतां जें करूंक जाय तें बेश्टें हांव करीत आसा. हांव आतां तें म्हज्या काळजांतान करिना, हांव तें कन्विक्शन घेवन करिना आनी हांव आतां उदास जाता. चिंतना जी सैतान म्हाका हाडटा, जी म्हाका परीक्षा म्हाका मेळटा, त्या परीक्षान हांव फेल जाता. वय म्हज्यान तोंड बंद धरूंक जाता, म्हज्यान कोणाक सांगूंक जायनासतना रावूंक जाता, पूण भितरल्यान हांव एकदम उदास रावता, हांव एकदम निराशी रावता, कोणा कडेन उलयना. हांव जें म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तें हांव करिना. कित्याक हांव म्हणटा पवित्र आत्म्यान हांव इतलें मागणें करता, इतलें काम करता आनी म्हाकाच म्हजें मेळना जाल्यार म्हाका आनी कसलो फायदो आहा, म्हाका करपाक गरज ना. आनी हांव आतां ती परीक्षान फेल जाता. पूण जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, पवित्र आत्म्याचेर दवरता, जेन्ना म्हाका ती परीक्षा, म्हाका तो सैतान कसल्यो ताळणी हाडटा आनी हांव आतां म्हजी चोत्राय ताच्या उतराचेर धरून म्हजें तोंड उक्तें करून हांव त्या चिंतना जी देवाच्या उतराचेर आड येता त्या चिंतनाक हांव पयस पडटा. देवाचें उतर उलोवन म्हज्या तोंडांतल्यान हांव आतां इतलो म्हज्या बासायलेल्या गांवांक, बासायल्या जाग्या कडेन पावता आनी थंयसर हांव सगळें जें देवान आपल्या उतरान सांगलां तें म्हाका फाव जाता. कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी. हांव आतां जें जिवीत देवान म्हाका सांगलां ताच्या उतरान, जें जेजून म्हाका जिवाचो 16-20 म्हणलां, म्हजें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. तें देवाचें जिवीत म्हज्या जिवितान म्हाका आतां म्हज्या जिवितान हांव भोगूंक पावता आनी हांव आतां म्हजी घोवायकी दिवंक पावता. हांव आतां तोंकतात तसलीं फळां दिवंक पावता. सगळें देवाचें म्हज्या जिवितान पावता आनी हांव आतां फकत ह्या संवसारान न्हय पूण सासणाचें सासणीक जिवीत जिवंक पावता. कित्याक म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी दिसान दीस घट जायत वेता. हांव जेजू सारको जायत वेता. कित्याक जें जेजून ह्या संवसारान जेजूक मेळ्ळें एक पूत जावन, हांव देवाचो पूत, देवाची धूव जावन वेता. भावार्था वरवीं मोगान सगळें देवाचें म्हज्या जिवितान म्हाका मेळटा. जेजू कारगा, जेजू कारगा. जेजू कारगा, जेजू कारगा. Praise God. जेजू कारगा. देखून भाव भयणीनो, आयज आमी निराशी रावपाक, आमी कसलोच आमी कितलो वेळ जावं, कितले दीस जावं, कारण कितले आमच्या फॅमिलीन कोण आमकां, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या काजारी जिवितान, आमच्या भुरग्यां मदें कसलोच बदलाव जावंक ना. पूण आमी म्हणटा सायबा आतां आमकां दिसता की आमी असलेंच भोगूंक जाय, आमी आतां आनी कांय करची ना, आमी अशेंच आमकां आतां म्हणजे आमी टॉलरेट करता. पूण खरेपणी हांव म्हजी चोत्राय जेजूचेर दवरीत जाल्यार जेजूचे देवाचें उतर म्हणटा, मी एंड माय हाऊस होल्ड शॅल बी सेव्ड. मी एंड माय हाऊस होल्ड शॅल बी सेव्ड. हांव जेन्ना खरेपणी जेजूच्या जिवितान हांव जियेता, तो तुज्या फॅमिलीक केन्नाच सोडचो ना, तुज्या घरकाराक सोडचो ना, तुज्या पोतेनीक सोडचो ना, तुज्या भुरग्यांक सोडचो ना. तुजे वरवीं तो आख्खे फॅमिलीक, तूं आतां त्या परीक्षान येताय तेन्ना तूं आतां तुजें तोंड उक्तें करिनाय म्हणून तूं जाणय की देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून. जे तुज्या जिवितान जी वायट परिस्थिती आता ती आतां बदलता. तुमच्या जिवितान एक स्वर्ग म्हणून, तुमच्या कुटुंबानी स्वर्ग म्हणून हें तुमच्या जिवितान घडटा. देव आपल्या उतराक विश्वासी, देव आपल्या उतराक विश्वासी. आनी आमकां विश्वासी रावपाक एकदम गरजेचें.
जेन्ना आमी अरण्यात आसा आमची परीक्षा चलता आमी पासार जावन खरेपणी हे सासणीक जिवीत जिवंक आमी पावता. Amen. Amen. Praise God. Praise Amen. God. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. थँक यू जीसस. म्हणटच Thank you, Jesus. म्हज्या भाव भयणीनो, कोणाक कसलो एक प्रश्न आहा, कसलो कितें दुबाव आहा, कसलें कितें विचारूंक जाय, कसलो दुबाव क्लॅरिफाय करूंक जाय, आयज आतां आमी विचारुया. आमकां आसतो आसोत. आमी खूब दीस काडल्या देवाचें उतर आयकोन. खूब जाणां आमी जाणो की आमच्या जिवितान हें जाता तें जाता. खूब लोक आमकां हें सांगता. खूब लोक सांगता आमकां कोण आमकां फोटी बी सांगता. कोण आमकां जें आमकां ताच्या मनान अरे तुमच्या फामिलीन जाणा मरे देंवचार आहात. तुम्ही पर्गतरीन ओतम्यांक तांकां थंयसर मिसान दिवंक जाय, थंयसर 100 मिसान दिवंक जाय. आनी 100 मिसान दिवंक जाय जाल्यार कितले दीस जातले? 3 वर्सां जातलीं. म्हणटच एक मीस पिलार दी, एक मीस स्विंडन दी आनी एक मीस हांगा व्हडल्या गोंयांत दी. म्हणटच 3 मिसां जातलीं. म्हणटा 3 मिसां जाली म्हणल्यार एका वर्सान जातलीं सगळीं तुमची 100 मिसां. ह्यो सगळीं फकाणां मातशी करिनाकात. बिश्टीं तुमचे दुडू पिड्यार करिनाकात. जो कोण मेला तांकां थंयसर मातशी शांत रावनी. तुमी फकत तुमच्या मनाची नडसडणी करात. उतर तुमच्या काळजान दवरात. तें उतर जें रेमा उतर आहा तें तुमच्या तोंडांतल्यान मारात. देव तांची जोडटी तो कोत्तलो. आमची जोडटी आमची जोडटी आमचीच कोत्तलो. आमकां दुसऱ्यांचे कोणाक पडोंक ना. कोण जीव आहा तांकां आमच्यान देवाचें उतर सांगूंक जाता. तांचे पासत मागणी करूंक जाता. तांकां आमची गोवायकी दिवंक जाता. जो कोण मेलोलो आहा तांकां मरोन थंयसर रावनी मातशी. तांची हाडां रावनी थंयसर. तांकां कांय करूंक जायना आमच्यान. तांकां मिसान दिवन आमकां कसलोच फायदो जावंचो ना. ह्यो सगल्यो आमी ट्रेडिशन करताले ती आमी बंद करुया. आमची चोत्राय फकत जेजूच्या उतराचेर दवरुया. आमी जे जियेतात कोण जीव आहा तांचे पासत मागणी करुया. तांकां आमी गोवायकी दिवया. आमच्या फामिलीन आमी कॉमेस करुया. आनी सगळें देवाचें आमच्या जिवितान घडटलेंच म्हणून आमी खात्री दवरुया. कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी. गॉड इज फेथफुल. Amen. Amen. God, amen. जेजू कारगो. Praise God. जेजू Praise कारगो. God. Sister Janina, praise God. येस सिस्टर या मोगड्या बाप्पा, आयचे शिकवणेंतल्यान आमी तुका खरी तारखां दिता दुनिया. कित्याक मनशाचें जिवीत उतराचेर आत्म्याचेर जिवीत बांदलेलें आसा. आनी जसो आमी देवाच्या उतरान आमी रीग घेता, आमच्या आत्म्याची आनी मोनाची आमी नवसरणी करता दुनिया, तेन्ना देवाचें उतर आमकां चलयता आमच्या मोनांत, आमचे कुडींत आनी आमच्या आत्मीक जिवितांतल्यान. दुनिया वेळार तुवें म्हटलाय जेजू क्रिस्ताचेर बाबात दवर, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोवन मेळटलें. हें थारोणीक जिवीत जावन आसा बाप्पा तुज्या पुताचें उतर जे संवसारांत येवन आमकां शिकयलेलें. आनी दर एक तुज्या उतरांतल्यान तूं आमकां विचून काडलेल्या तुज्या भुरग्यांतल्यान तूं आमकां उतर शिकयताय दुनिया. आनी उतराक खोल दुनिया आमचो भावार्थ वाडूंक मागता. जितलें आमी उतर तें शिकता तितलें तें आमी उतर आमच्या जिवितांत तें उजार करूं आनी त्या वेव्हारांत घालूंक दुनिया तूं आमकां बोड आनी कृपा दिताय. कित्याक जितलीं आमी उतरान वाडटा तितलें आमचो आत्मो वाडत वयता दुनिया. जेजू हें उतर खरेंच तूंच जावन आसाय. आनी ह्या उतरांतल्यान दुनिया तूं आमचे थंय कितलो मोगान उलयलाय दुनिया. खरेंच आमचें मोन ह्या संवसारांतल्यान तुवें काडून उडयलाय आनी ह्या स्वर्गार राजाच्या उतराचेर आमच्या मोनाचे नवसरणे वरवीं तुवें आमकां धीर दिलाय. तें उतरूच आमचें जावंक दुनिया. मोगड्या बाप्पा, ह्या उतरा खातीर आयच्या दिसा खेरीत आमी तुका आर्गां दिता. आमी तुका वाखाणटा आनी तुका दिनवास दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताची नांवी. आमेन.